इमाकुलादा कोसेसांव साहेबांनी फुडें घालून फादर पीटर डिसोजा घेवन आपल्या सांगाताक पाड्याची फिरगोजकारां तुमच्या मुखार दवरता आपली धोर्मीक दाखोव घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. ओरुंबाक देवान स्वर्ग आणि प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हणलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. दिसाक सुर्या आनी रातीक चोंद्रीम ही ड्युटी फावो केली. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पडयलो आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसो सकाळ जाली. हो पयलो दीस. जेजू जल्मले उपरांत ओचितूस उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी ताणें अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सोरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी ताणें उदेताना देखलोलें ते नखेत्र ओचीत तांचे मुखार वचूंक लागलें. आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी बाळकाक ताच्या आवय मारयेच्या सांगाता तांणी देखलो आनी सासणांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूंक आनी गोंदरोस. Lo que cositan
संसाराचो रोचो जेजूचो ताचो पाटलाव करता ताका उजवाड मेळटलो जिविताचो पूर्वभाग्यान तो जल्मलो मोठगूण आमकां देवाचो बारेच्या दुसऱ्याचो मोलो सोडला आख्या संसाराचो गेयात उजवाड क्रिस्ताचो आवय बापायनो आनी पदोन मदनीनो हो उजवाड सदांच जोल्टो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राज्यांत सगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्याक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलोवंक आनी भावार्थाची दिवती पेटलेली सांबाळूंक सकाळ उठून म्हाका काम करचें पडटा काम करून करून म्हजें नेसप गुलाबी जालां सकाळ उठून म्हाका काम करचें पडटा काम करून करून म्हजें नेसप गुलाबी जालां इतले पासून करून सायबा कांयच फायदो ना इतले पासून करून सायबा कांयच फायदो ना पाड पडो होय होय पाड पडो हाचे सायबा गोरांत सुसेगना पाड पडो हाचे सायबा गोरांत सुसेगना लेट जालो हे बसत ते बसत म्हळ्यार टायम कितकोन वयता कांय कळना कितू निवळ करपा आसलें सगळें गरम काडटा आसतना म्हळ्यार नाकान शीत काडपाक गो जालो आयज आमच्या घरां बाल्टीम आहा आयज सगळीं घरची का गेला आहाय वय आनी लाचले भुरग्याला बाल्टीम आयज सगळीं रेडी करून दवरला आवय दुपानी जाय मिसता हे माशेन विदांत फोट बी जाल ना मरे असो चयतलो माशेन ओ माशेन हा गो माशेन अरे काकू कित जाल रे सकाळ फुडें उठान बाळ माथ्यासो तोकलेन बी हाल्लो ना मरे तूं ना ग माशेन तकलेन बी कांय हाल्लो ना तूं रेडी आहा मुगो आयज आमी ती सगळी घरची गेलो हाय मुगो तूं रेडी आहा तूं आ उय आयज आमगे बायगे बाल्टीम न्हू
अरे हांव रेडी आसा बरे सदा चकचकीत सारखे पानाचे बरे सदा, ए, मॅचचे काय आम्ही ए आयकू हांव भितो वचोन धूप घेवन येता हा आनी तूं तांकां धूप घाल आनी भितो घाल बरें ते पासून तूं बी नाका हे म्हजे पावलें हांव आमी झाली काय Goru mugele, osode pate, rasal mujnao. Rokand rosalin, munit tor maka, polko soglo gao. काय रजाली तू हिंग कित कोता हा तू कोण आपयल गो हिंग कितें आयला तू हिंग कितें आयला हा कितें आयला किती आयलो काय म्हणटा अरे सातान बाब आमगेलो गांव सरपंच आणि हे दळमुळच्या एका गोरा फुंगसा आणि आयच ना तू आनी कित लयत रे ए माग बरं हांव पाणी जेवपा मॅगझीन तुका पयलीं तुका आनी आपोवपान गरज आसा इन्विटेशन म्हणटा सबी काय ना लाका होबरो करूं मेळटा थिंग पयला आसता सारकें शेय ते सगळे सोड रे म्हाका एक सांग रे तुमगे सगळे तयार बी जाली ओ कितें करपा बी आसलें हांव कोत न्हू त्या सातान बाब आमगे मरे हांवें निवडून हाडला तेका ए बेट्टे पॉलिश मनाका कळटा काय न्ही आतां पा लोडोय पानो ए उरलोलो खावपा जेवपा पावतींग पयलीं पावता वास येता कितें म्हणो मना घरा फंक्शना जाल्यार रोकडो पावता बट हात ते हुंय ते बना तेगेलें खावपा जेवपा वयत मॅटींग हांवच ना तीग तूं पयलीं माग एलिस्टार बाबान फोन मान साऊद मुडो हांव पयलीं गा आनी तूं मागीर हेतेचो बोगलाट घात मुजेरू दूख सावत म्हणपा पयला वय. आवय तेच जाल्यार बरें हाती हाजय आतां येयला न्हू तूं रेडी जाय आमी पा गो फोटो काडपा येयला म्हाका फोटो काडपा तूं दामान येर दे भाशेन कोणा दुकरा धरून दिसाल मरे फोटोग्राफर जाल्यार बरो इस्तिमोसान राव आनी काड मरे फोटो तापय नाक रे बरो पण कोण टापयल तुका दामान येल ते भाशेन दुकरा धरून दिसताल कोण केलाय म्हणून ओपन हांगा फोटोग्राफर अगो म्हाका झूम घाल आनी भितो काड हांगा अरे असली बोगेट लाय अरे बोगेट लाय रे शेडोल्यो कितें रे बोगेट्यो जालें बरें आहे चालेल बरें आहे आज सगळी येल न्हू आते आमी एक मागणे करूया आनी देवागे आशीर्वाद मागया माशे ओ एक मागणे कर गो दाखले करा बरें पोटा बी भूक लागलो आहा होय तू सारकें तापलो आहा न्हू पोटा बुकेनी चौकडी आहा न्हू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन बापा मोगाळा आमी तुका आर्गां दितां आनी दिनवासतां आमच्या घरान तुवें नेतन आनी इस्टेलाच्या एकवटाक डिलायला हे सोबीत भुरगें फावो केला बातिस्माच्या साक्रामेंता उद्देशी ताणें आयज पवित्र सोबेत प्रवेश केला तर ताचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर बापाचो आशीर्वाद मागुया हे आमी मागणें कोत्ता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मिंगलो बरें चल्ला रे मगे ओय काय बरें देश मागणी केल गो माशेन ती पिटर फादरा भाशेन देड ओरा बी शर्मा सांगता आनी तो मागीर तीन कितें सांगत चोय तेश कोन आनी सांगपा आनी पावना तूं बरें दिसलें म्हूण जिवा पासून वय एक लागून चड कोण गेल ते पोटा भूक लागली खंय चल बरें आहा आतां मागणे जाले आतां आमी केक कातुया आनी केक कातयता केक म्हणा शनाया केक तयार आहा मुगो ऑब्वियसली लेट्स केक घेवन यो दोळो केकीचे म्हाका पयलीं जाणा बेगीन हाडाय रे उठ गे सायडीन राव केक पळय लेवन हापा पडटा थिंगा लेट्सा सामान हाड गा काटाय बांदून हा बऱ्या ओय आनी बी दोस होय शी हे कोण केलो सारको फोटोग्राफर चल आतां आमी केक कातयतली आनी केक कातयता आसतना देवान तुमचेर आशीर्वाद हे आमी गीत म्हणटली मदन आनी मदन बाब एलिस्टर आनी शनाया बाय मुखार ये तशें डिलायला आनी मामी स्टेला मुखार यो सुरी हाती घे केक
माशेर आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं तुमचेर आपले मुखामोळ पाखून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं येदो दिला बरो दी मुगो काय बाबा म्हाका न्ही लेट होईन गेल थिंगा. आणि माशांना उगडा असेल ना की तुका देव बरं करूं. अरे सातान बाब आयज कितें आहा मरे शेगो बागू अरे हांव जावन आसा एक गांवचो सरपंच आनी म्हज्या लागीं जायना तसलें कांयच ना. आरती आसतले परते करूंक आनी तेच परी परते आसतले आरते करूंक म्हज्या दाव्या हातीचो खेळ. तुका कसलो ब्रँड जाय तो सांग आनी म्हजो पूत एलिस्टर सगळे अरेंजमेंट करतलो. सारकें न्हू एलिस्टर? सोयली बाबा आतां दिसांत कसलें ब्रँड जाय तें वचोन हाडटा कितें जाय उराक मेळटलो आनी लिंबू आनी मिरसांग्यो बीन ए बाबा बिंगलो सगळी रेडी आहा दोन आंडोलाय बाटल्यो सारक्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वय आमगे पाटी सवायलो रे कितू सवाय शमिऱ्यान 250 एक बाटल्यो आनी जाय जाल्यार रोकडो कॉन्टॅक्ट तुमकां आमकडे सगळी स्टॉक रेडी ए सर बाब टेन्शन घेवपा गरज ना सगळी रेडी आहा पूण एक तुमी जे फोगेटी मारल्यात त्यो बऱ्या दिसोंक ना म्हाका. सगळे पोल्युशन करता तुमी असल्यो प्रॅक्टिसीस आमी बंद करूंक जाय. अरे साबियो बाब समज फोगेट मारले लोकांक कितें कडले आतां फोगेट मारल्यार म्हूण सगळीं जाण तुमकां सांबाळली ती पूण तें वायट जें आमी करता तें असल्या वायटाचेर आमी निश्चित मारूं तुका आनी म्हाका जबाबदारी आसा. अरे बाबा तें बंद कराय रे निषेध म्हळ्यार कितें फंक्शन आयलें बरें एन्जॉय कराय चोय हांवें 2 सोडून ग्लास काबार केलो पापा पापा म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. टेल मी माय प्रिन्सेस. पापा फाल्यां न्हू आमी सगळीं फ्रेंड्स मेळून एक आउटिंग करूंक चिंतला. आतांच आमी तेंच डिस्कस करता न्ही. तर म्हज्या तांच्या सांगाता वचूंक जाता. व्हड एक क्वेश्चन वच बट हे लिसन फॉर टुमॉरोज आउटिंग ट्रीट तुमकां हांव दितलो. सो एन्जॉय द पार्टी टू द फुलस्ट. थँक यू पापा. यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड. ए माश्या सगळीं आयकाय चोय आतां कोणाक कितें जाय जाल्यार येतना सांगा एक पाटाय म्हजे उराक पेटिले न्हू हांव कोणा मेळपा ना हुंच टेबला पोना आनी हुंच कोणशा पोटाचो पोना. सो दीस इज माय लास्ट सर्वीस कोणाक कितें जाय जाल्यार बेगीन सांग. अरे गाबरू आमचेर नदर मार रे इल्लेशे कपा मेळ्ळा जाल्यार बरें जावपाचें न्हीद पासून बरी पडपाची. एक पाय ऑलरेडी होणा आहा आनी दुसरो पाय होणा पळोवन टकाचका कशा पडटली उनाक रे काळ जा दूख जात म्हज्या. अरे एन्जॉय कराय बरें अरे डीजे कितें रे बरें लाय मरे टुक्को टुक्को कितें बरें लाय नाव मोचे आलिशा जाल्या ताका मोची नोशा मोगान मुट्टा ता म्हाका पिशा आनी हांव ताचे मोगाचे बुशा. मोचे सुरापायेन हांवें ताका बुलयलो आसा हाणीक तो म्हज्या पागेलाच सापडलेलो आसा. हांव जाणा तो मातसो जायतो मोग कोत्ता म्हणून. तो काजारी जावन पासून म्हज्या फाटल्यान आसा. हेच पोरी हांव ताका म्हज्या मोगान पिसो कोत्तेली. आयज ताच्या घरान फंक्शन आसा हाणीक हांवें ताका आयज म्हाका मेळोंक आपयला. हांव अशेंच ताका म्हज्या वाटेन ओडटलें आनी ताची सगळी प्रॉपर्टी हांव म्हजी कोत्तलें. हे अलिशा आय एम सो सॉरी. म्हाका येवंक मातसो वेळ जालो. तूं तर जाणा आज म्हज्या घरान व्हडलें फंक्शन आसा पूण थोडी आसतना गरजेचें काम आसा हें सांगून हांव म्हज्या काळजाचे राणेक मेळोंक आयला. तूं म्हाका मेळोंक आयलो तितलेंच म्हाका पुरो. हांव जाणा तूं म्हजो जायतो मोग कोत्ता म्हणून. सारकी.
माझ्या तूं गेले ऑफिसान आयलोले काळीज मोचे हे तुका सोदाकाल बेडोयले एकवट आमी बांदतोली रावून विस्वासान अशी आमी भोवुया एक मोनाची जावन एकवट आमी बांदतोली रावून विस्वासान अशी आमी भोवुया एक मोनाची जावन चल आतां आमी हांगा सरली या कित्याक आमकां हे बागेन कोणें पळयली जाल्यार आमी दोगूय जाणां त्रासांत पडटलीं चल चल लेट्स गो स्टेला ओय स्टेला कितें हांवपावले हाड गो बाया पडा सारकी भूक लागल्या हाडटा माशेन नेतनाचो बोटींतल्यान फोन आयला बेगीन वाड कितें जाणटेची आयकूनात मुगो ती आतांची सुनो अश्योच आमची तेंपार आमी कितली बरी आसलोली सगळेच आयकताली येता मामी फोनार आसाय न्हय गाबलो आनी बाजारान गेलो मिस्ता हाड गो बेगीन ते ओय तू उलयत गो तू गोवा कोड्या फोनाचेर रे शी आनी बारक्या सुकोड्या साले आतां मन वयताले हांव ते भाशेन जिवान आहा मू सांग तूं सॉरी माशेन नेतनाचो बोटींतल्यान फोन आयलोलो ताका पुरतो पुरतो उलोवंक मेळो नाय म्हूण ताका वेळ दिलोलो अशेंच तुमचे आतांचे सुनाचे नखरे घरान कसलेच काम करूंक ना फकत मोबायलाचेरच उलो गोवाचो तरी इतलो उडास येता ताका वावराकार कित्याक धाडलो घरा लागीं बसून दवरपाचो कित्याक गो सक्सक लावून बोल कित्या माताय गो तुमी बायगे देव बरो करूं हां कोणाक बऱ्या भुरगें रोजालीन तुका आनी कितें सांगो आसा न्हय आमचे माकोड घरान भुरग्याचो रंग पासून ताचेच भाशेन जाला आसूं गो देवागे रोच ना मुगो आमी दुसऱ्यांगे वायट जालो आमकां जाये दुसऱ्यांगे बोर जालो जाये गो माशे होय गो माशेन दुसऱ्यांगे बर जाला जाय आमकां एक सांगो रोजाली तुगे घराको बोंक दोन्ना गो एग्या घरा कोडे तेग्या घरा कोडे बारीकसाण काडपाक सुमोय जाय तुका न्हू गो आगो संसरा बरें कितें कोण गो रोजालीन माशेन बोर कोत न्हू गांव एगे घरा कडे तेगे घरा को आसन खबर घेते ते बोर न्हू ओ एकदम बरें रोजाली माशेनाची काळजां लायन घेनाका ना गो तानिया बाय हांव तेशको काळजा बी लायन घेयना तूं म्हाका एक सांगू तूं म्हजे बारबो बाजरा येता गो येना होय चल या आमी बाजारान चोय सांगो ना खबर मेळटीन पयली उबे चोय गेले खबर करीत वडीत आसा खबर तुगे कामू दे हांव आनी कितें कोतो हिंगा हांवूय गेले बरें आयकलां मरे तुवें हें तुज्या घरान कितें जाता तें आतां तुज्या घरच्यांक पळोवपाचें वो तुज्या भुरग्याक पळोवपाचें ह्या घरांत रावन म्हजी तकली सामकीच पिड्यार जाला जायना म्हजे कडेन रावूंक अरे आसूं दी सोड आतां पासन्स दवर सगळें बरें जातलें हांवूय तुज्या सांगता ना न्हू हांव जाणा तुका जायतें सोंसचें पडटा म्हूण पूण असल्या घडीतांनी आमी जेजूच्या नदर मारूंक गरजेची ताका इतले गोश्ट दिले दुमाळे दिले तरी पूण ताणें देवाच्या मोगा बसत सगळें सोंसून घेतलें हांव जाणा म्हज्या गोरकारा पूण एक फावटी म्हज्यान सोसूंक जायना असल्या घडीतांनी गोरकांनी म्हजें जेजू गुलाम मार तो जेरूल तुका आकांताच्या आनी कोश्टा वेळार तुज्या आदाराक पावतलो शो बेबी बट आय एम रियली मिसिंग यू प्लीज टेक केअर म्हाकाय वचूंक पडटा कामाचो वेळ जालो टेक केअर बाय 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 हाय भाभी कितें जालें टेन्शन भितर रावन हांवें सगलें तुजें आयकलें आनी पळयलां हांव जाणा हे घरान तुका जाय तें सोंसचें पडटा कांयच परवा ना नेतन आसलोलो जाल्यार फुडें तुका आदार आनी सहकार मेळपाचो डोंट वरी हांव आसा न्हय कसलीच आदार जायो जाल्यार म्हजे लागीं माग हांव तुज्या आदाराक झिरोल पावतलो थँक्स एलिस्टर ह्या घरान फकत तूंच म्हाका सोसमोताय पूण आतां तूं खंय वेताय भाभी मातशें फ्रेंड्साक मेळोंक येतालो न्हिदलायला बेबी न्हिदलां कितें खंय तें न्हिदलां चल वेता बरो करून वरें टेक केअर बी सेफ
आवय आवय कितें तेपान हांव कुमसार जाली हेचो हेची गोजी जाला कुमसार केदोन कुमसार जालो मोठे जाणा तिंगाचे फादर काय बरें आख्खी पातकां दिवन काळी फादर ओ लास्ट केदो कुमसार जालो म्हूण कोण जाणा म्हूण आनी कोण एकले हाडले आल्लोलो कोण म्हूण तो सामको पूण आवट ऑफ पीस मेंटेल असो आवय पान हाटी लागलोलो आवय आवय तू हेजेशो पोत पोत म्हाका हात लायना का कितें जालें जरी तर म्हाका चोडवान हात लायले न्हू हा फिलिंग्स येता केसो फिलिंग चडटाय आनी तुवें हात लायले कितें येता जाणटू कितें येता फील इन द ब्लँक्स येता आवय तूं वर्सान हाज्या कुमसार जाला लास्ट क्रीज मुगेल तेजो कुमसार जाल्लो जिवा पासून काय बरें दिसलें फादरान मुगे पात वॉश करून काडी काय वर्सां जिवा सूख अशें मेळ्ळें म्हज्या तुवें तें सांगलें आमी दोगांयनी चोरूंक गेलो तें ते पाताक सांगो जाता ते हांवें सांगलें आनी हाल फादरान शर्मा सांगलो म्हणटू आमचे गांवचे दोग जाण चोरूंक गेलोले म्हळ्यार जाली ना पिड्यार अरे लोल्या तूं हाफ कुमसार जावन येला हय 2 पातकां सांगले पुर्ण बरें न्हू आवटी आसा पूण मिंगलू मिंगलू तूं पोत पोत हेच म्हाका घोष्टो येना का तो घाबरून रे आवय आमचे मानसी शेवटून एस्कोत ना रे तूं एशकोत म्हणे अरे सोड ना हिंगा आते म्हाक पीस जाते हांव जाणा तुम मरे सारक्या कितें अरे दोरान मातशें ओड दोरान मातशें ओड ओय तेशो स्टेजी सकल पड अरे ओड म्हळ्यार तुम ते सुंच आनी ते अरे ओड आतां ते सोडना रे ती कसली मिलाक गोडली मिलाग रे अरे कित जाल जाणटू अरे म्हाका कितें सांगलें सरपंचान सांगिल्लें ओस आनी नाल्ल घेवन यो नाल्ल नाय वय आनी 200 रुपया दिवन धाड रे हांवें चिंतिल्लें 200 रुपया बोळसांत घातो म्हणून आनी सांजे मरे ती नेबरा सायडीच्यान तेंगे माड आसलो रे गेलो माडाचे वयर राजे कडेन टाक टाक अडयलें नाल्ल भांडिलें सारकें आनी येयलो घरा अरे कितें रे दोरपाक गेलो हातींतले नाल्ल सोडनाय न्हू रे ओय आनी न्हांवता तो म्हूण कितें नाल्ल एश दोले आनी एसो न्हांवता सी हळशीक येता चेडो हळशीक सी आनी निघता आसतना बी कितें रे बेडाचे सद न्हिदो पातका हाती घे ना हांव थंय हेसो बरो उरलो ना अरे बाबा हाती सोडना न्हू आतां कितें म्हण करपाचें आज डायरेक्ट फादरा बरें वयता आज कुमसारा न्हू कुमसारा बसोतो फादर हें मुगे पातोक आनी मुगे मातशें निवळ कर म्हण सांगता तूं प्रूफ हाडटा प्रूफ दाखोवपा फादराक आनी गो आज पासून कोणें केला पातोक घेवन वयता हांव डायरेक्ट हय आसूं ही आयडिया बेस्ट हा उर्रे आतां सगळें सोड म्हाका मामीन सांगलो रे घरा कडेन यो म्हण डायरेक्ट कुमसार जावन वाटेर तूं मेळो ना रे मातशें तुका हब मारया म्हणलोल्यो चल बाय मिंगलू बाय गाबरू ही केसो मिलाग रे बाबा येत्या फील इन द ब्लँक्स हँड बोलला आती 9 पासून उब जाली आनी 9 पासून सोडले आतां आनी कुमसारा वचपाक गरज ना जालें चल मिंगलू मगे काम जालें वयता स्पीड मारी तू स्पीड मारी तू माहिती दिसती पडना गो ही मोठे गुड्याक दिसती पडना तुका आणि ही बारकेली गुड दिसती पडना केशे हाय असा इमराजे हाय उबे कित कोताले आणि तो कोताले? कित कोताले ये रे नाल गिन विभवताय अति पाडपा बी काम गेला की पाडपा काम हुई गो अगं ना ग ते एक झालो अपराध झालो मुकडे वय आता तू चितिला कोण बी कोण दिपा दिन फादर वय तसं कोता ना कोण कोण दिपा फादर आहे कामा लावला ना गो आज केतना हेल्प करून जाय ना फादर होय होय मागीर तेच न्हू आत मोयदाले स्पीड मारी तू ए रोजालीन लोकांगे खबर सांगपा नंबर 1 आमगे खबर आमकां सांगता लोकांगे खबर बीन आमकां सांगता कुड्डी लोकांक मी एशकोन सांग आवय सांग वायड तेच कोणाक उलयता रोजाली मिंगा हांव हिंगा तेच कोणाक बायका उलयता की जाल रे अरे ते जाकीन खबर आहा तुका ओय जागीर कितें जालें सगळे काल चोडवाय काजार जाल रे काजार जालें आनी आमकां पळयलें होय वर जाल तुका ओय राव ते जगना दाखयता सारकें माता सारकें कोणाक म्हण काजार जाल रे ते कोण कोण काजार जाल गो जाकीर ना चोडू हे म्हाका बी वयता सारकें जाकीन पोत्तून काजार जाल दिसलें हेचें सुकलो आमकां कितको काजार जातो काय म्हणून आय तेगे चोड काय सुकलोली आणलो न्हू ओय तेच भाशेन भायर केलें वय रिल्यास चेड कोण रे कोण? मोठे लोन हा काळे मरे कित रे गोंया चेड मेणातल्या भाशी कोण कोणाच्या गोळ्या पटाय काय काय खबर ए असं ग म्हाका वयनाले आतालो बट असं नाका पयले उतार गायला आला नाका 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 असं आनी ते सगळें सोडून खावपा जेवपा कितें आहलें हावपा म्हळ्यार खबर हावपा वेटिंग पयलो वयता
बाजरा म्हण कित्याक गेला हांव जेवपाक जाय मुगेले ए मागीर अरे म्हाका सामकी रूच येल रे आय दिसा खरेंच न्ही रे आनी एमसा खरेंच म्हाका दवरना सोय बी तो करून चित्ता आसता ओय सोय भितर आनी कोण सांगता हांवें 16 का आनी जेवण हाडलो म्हूण सवाय आनी 16 का जेवण हे बेस्ट मुगो सारकें आयक तूं आतां गेल मरे हांव आनी म्हाका साम रे थिंग वयतना आसा सोरपाटेला हांव वास येल रे आसा बरें धांवलें रागो रागो सोरपा तेलू अरे दुकराची बारीक कोताय ते रे हात कळे त्या दुकराचे पिगूचे बारीक हात कळे आमी नो सोरपा केल केसो कोताय गाय म्हणून आयक रे ते मुडगे पालायणी रावले ओय मागीर सोपा गेल्या हुंय रे सोरपा तेलो हा रगोत मरे सोयत ना म्हाका साईट येयली आयकाळ आनी पोतून मुखार गेले मागीर बीफ घेवपा म्हूण मागीर फावत जालें थिंगचोयन म्हाका मातशा हीट येयलो न्हू एकू मरे दोयन काळी होली बिपाची केसो जातो गो तूं आ लोकांक बुफे काडलो तूं इस्किमो सांग घे आनी वच मुगो ती हात घाल हापाचे बिरशे तुगे सारके रे हांव कित रे तें वय सामकें कितें जालें अन्नेले हांव बापूण हा तू 16 लाखां जेवण म्हणटा न्हू सोय भितो कोतालें कितें गो बेश्टे पयशे भितो मारू गो असं मागीर तें अंडे मुटरी मागीर पोटा हें जाता न्हू काळ आनी आज चिकन घेता आनी हांव वयता म्हणे जेवपा चिकन हांव लायनी रावल मरे चिकन जिजान धांवलें कितें गो जीत जान वयचे आंडिया घेवपा गेले ना तेंगेले आंड्या गेले प्लेट असो नाही दवल्या आंड्या तूं काण घेयनाय मागीर सारकें सांग मुगो आंड्या गेल म्हूण सांगता आयक रे घेवपा गेल तें बरें हा तेंगे हांव चिकन पळोवंक हुंय गोरमेन हांव त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आलो ते तीचे ते एडमिट आलो थिंगा बेळशेल आसतले हे मरे सारकें सांगता हाची तूं पळो चिकन पळ म्हणटा कितें मागीर सगळो लोक उलयता रे चिकन पळा म्हाका खबर तेंगे चलो मुगो तूं आनी बेळशेल म्हणटाय तेका मागीर मुगे सा रुची गेली तशें जाबाय तुका तशें जाबाय आमकां सांगनासतना गेल्ले ए आबा जेबा म्हणून रोखडे जाव तूं आमकां इसरले आम नाही म्हाका खबर आहा तें तुका सांगलो ना म्हणून तें बी आहा गो होय, ए तेच न्हू आज हितून गेलो लोकां चाडी सांगत न्हू तूं आज बरें कुमसार बी जाव हो सांग आज कुमसार आमगे करची कुमसार तुम सारकी सांगत रे तूं मुगे पातक जर बरयली 6-7 बूक जातले तेका हांव कुमसराक वचना हांवें सगळें सोडू दिलो ना कुमसार आनी फादर कित रे माय मिसा सांगताय मरे उमक्या मनशा इती तूं पातकी आगो ना गो फादर बरो आगो फादर बरो फादर बरो होय हावस ना मुगे साडी सांगा रे आगो फादर बोर गो हावस ना रे रोजालीन आगो रोजालीन रोजालीन खेळ म्हूण म्हाका सांगपा न्ही रे ए आनी आम सांगता ते कितें आगो फादर बरो रोजालीन आमी हे भाशेन पातकां करपाक जायना आमी सगळीं प्राश्चित कला आसा आनी कितें भाशेन पाद्रीचेर आमी आड उलोवंक जायना आयज आमच्या इगोचेर खुमसार आसान थिंगा तूं यो आनी तुजें जिवीत बदल यो म्हज्या सांगाता बर फादर येता आमेन हे तूं आनी कितें रे सारकी फोकांड कोत मरे फादर आहा तूं कात पोतून कुमसार जावपा पडटलें आतां पातो कोण येल तूं तेची मरे तकलेर माल्या माल म्हणपा न्हू वतून नेक्स्ट टाइम सांगता हांव कुमसराचें आज बरें जालें रे जालें गेल्ला कुमसार जावपाक आज फादराक घ्याय बेगाचो पाडे सारकें ए चल मुगे काम जालें ना आतां हांव वयता मागीर मेळ्या कळटा काय ना वयता तुका वसो दिता हांव पयर तूं थिंगा बालदी माग हा व्हडलें सरपंचा बोले काम कर म्हणून हुशार म्हूण दाखयता मरे हा अरे बाबा सलमान खान हांव हुशार म्हूण आयज सरपंचा थिंग कामा तुमचे भाशेन सब होता नाल घेवन भोंव जाल्यार कितें जालें रे बाबा डिसेंट नाल ते कितें मारत का बरत का तें सगळी चड तरी तूं हितू हुशार तुका आतां हांव टेस्ट कोता तुका टेस्ट कोता कळटा का न्हू बरें 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 चल तुका मरे एक क्वेश्चन घाता मागीर कोटा माग तूं कितू हुशार तो बरें बरें घाल तो क्वेश्चन घाल तुका क्वेश्चन आन्सर दिना हांव कितें स्मार्ट मरे चल, बाबा कितें हुशार तो? हुशार म्हूण हांव सरपंचा थिंग हांव चल 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 आमगेलो तो तो कोण दिगंबर कामत दिगंबर कापोती ताळपत्री कापोत न्हू हेजे कोटा कितू हुशार तो कामत तो डायरेक्ट देवाको उलयता कळ्ळें दिगंबर कामत ओके 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 सगळे लोकां खबर आहा तो डायरेक्ट देवाको उलयत म्हूण ओय तो न्हू देवाको उलयता देव न्हू तेका चड गो उलयना दिसता म्हाका एक 10 ते 20 सेकंड उलयता आसतलो ओय तेका मरे इश्कोन देवाको उलोवपा देव उलोवपा येत न्हू तेका मरे बेग बेगीन नांव दिवन वचों पडटा ओय आनी मरे आमच्यो आतां इगोर्जी वयताय लोक हिंदू लोक देवळां वयता नांव दिवन वयताय बरें ओय ना जाल्यार गामसाणी वास मात न्हू तेका मरे तेगे बाथरूम ओय बाथरूम हो बाथरूम ओय रे बाथरूम एक स्टेची हाडनाका सांग रे तूं तेगे बाथरुमा मरे ये शावर ओय ये शावर ये शावर
एक शावर कितू शावर रे साहेबा आणि मुगे घरा एकूय शावर ना आता आम्ही आन नावता कोण कसा कसा इतू शावर आसन पासून मरे तो नावत न्हू ओय तेदोन ये एकूच बॉट भिजना कित्या ते सांग कित रे आवड्या मातशें कितें सांग नाका तू शावर आहे मनशा एक बॉट दिसना तू आणखी सांगत रे तुज्यान सांगो जाता सांग चोया कितू हुशार तो मागीर तेश का हाती तेश का कापोत बी घायला आसता तेणी रॉंग रॉंग हा कित सांगत रे मागीर तेश का हाती ग्लव्स घायला आसतले रॉंग तू कित शाहरुख खान रे रॉंग म्हण सांगत तो रॉंग ते तकली बेजार कर नाका चढा सांगताना सांग आन्सर बरं कोणा? ना कोणा दिगंबर कामत नावत्यात ना ये एकूच बॉट भिजना कित्या दिगंबर कामत नावत्यात ना एकूच बॉट भिजना कित्या कित्या ये बॉट मुगेले मोजा आम्ही करूया सांगातान वेळ सारूया एका मेकाच्या मोगान बरोन गावून गावून आम्ही नाचूया पिवून पिवून खुशाल जाऊया फ्रेंडशिप आमची फुलोवया आयच्या दिसा उमेदीन बरोन विवा विवा म्हणूया मोजा मोजा आमी करूया सांगातान वेळ सारूया एका मेकाच्या मोगान बोलून गावून गावून आमी नाचूया Come on guys, let's have fun. सोय एकल्यागे विकेट येतना पडली. ओय ओय, आयज हांव चड खुशाल. कित्याक टुडे आय एक्चुअली लिव माय लायफ. चल चल उलोवन आनी टाइम वेस्ट करचे न्हू लेट्स पार्टी Cheers to our friendship. म्हाका जाल्यार चड एन्जॉय करूंक जाय पूण चनाया हो स्टॉक आमकां पावचो ना. We need to get more. आगो, chill मार्गो. मोसो बापा आतांच अरेंज करून दितलो. Correct, Shania. You got a best dad. You are lucky to have him in your life. ओय, जाणा हांव. ताणी म्हाका घरांत केन्नाच कांय उणें करूंक ना. घरांत एक प्रिन्सेस कशें वाडयना. तशेंच मोशे दोगांय भाव. एलिस्टर आनी नेथन. मोशे सुपर हिरोज. माय बॉडीगार्ड. आगो पुरो कर तुझें. कॉल कर तांकां नाजाल्यार आमचो स्टॉक कबार जातलो. बेगीन कर गो कॉल. बेगीन कर गो कितें गो लागना जालां गो. बाबाचो फोन नॉट रिचेबल येता. राव एलिस्टराक ट्राय करता. कर कोणाक करता तें बेगीन कॉल कर. हांव हॅलो ब्रदर. मातशें स्टॉक लेस जाल्लो घेवन येतलो. सगळ्या फ्रेंड्सांची लॉस कशी जाली म्हाका. बेगीन कर घेवन यो. किटो बाला येता हूंय. हे का हालूया आभार मुगो. बेगीन बेगीन हाय शनाया जायते कोडे हांवें ट्राय केले पूण खंयच मेळ्ळो ना. हांवूय पापाक फोन करतालो परत एक पावटी कोत्ता आनी पडयता ओके Sure, bro. म्हाकाय नॉट रिचेबल मेळटालो. हॅलो अरे पापा शनायाक तुवें आयज ट्रीट दिता म्हूण सांगलोलें न्हय. अरे ताचो स्टॉक काबार जालो तो तें लजेन पडटलें मरे. तूं सरपंच इन्फ्लुयन्स मार. हांव हुंयसोन अरेंज करून हाडटा. तूं फकत सांगू हांव वचोन हाडटा. एलिस्टर तुजो पापा जावन आसा एक सरपंच आनी तुज्या पापा लागीं जायना तसलें कांयच ना. तुमचो स्टॉक सोंपत आयला न्हय म्हणटच एक काम कर हॉस्पिटल आखे वच ताका फकत म्हजें नांवूच सांग आनी तुमकां जाय तितलो स्टॉक घेवन यो. चल बाय. बाय बापा. शनाया आतांच वेता आनी घेवन येता. तेन्ना म्हणल्यार मातशें तुमी मॅनेज करात ओके. शुअर ब्रो. एक सांग हे सगळे आयजूच वो आमी परत केन्ना मेळटली अशीं शुअरली आमी म्हयन्याच्या म्हयन्या हेच स्वादेर मेळुया न्हय. ह्या म्हयन्याक हांव सदां फ्री. फाल्यां या मुगो. फाल्यां हुया बॅट आयलंडाचेर या. पार्टी करूया न्हू. पूण फूल बूक बी करूंक जाय. तुजो बाबा सरपंच मुगो. दोरया या दोरया सांगता तर सांग. फाल्यां या. हाय शनाया घे एन्जॉय करात. पूण सिटीत ना चड पिवन टायट जायनाकात. पळयला हो तो म्हजो सुपर हिरो माय लविंग ब्रो.
ऑलवेज देयर फॉर मी 24/7 बॅटरी सदांच म्हज्या आदाराक आसता आय लव्ह यू ब्रो आय लव्ह यू टू सीस तुज्या बसोत हांव कितेंय करूंक तयार आसा ओके आनीकूय जाय जाल्यार सांग पूण परत एक फावटी सांगता चड टायट जायनाका घरा कडेन मागीर आयकोंक पडत ओके एन्जॉय चिकन बी हाडलो ना दुसरे वाडी हाडटा आज सद्या हाय कितें मेळटलें थँक्यू तुका थँक्यू वेरी मच जिवितांचे संवसारांत आमकां एक देणें सुखांनी दूख आमच्या जिविताचे पावंडे मनीस कुशल तसोच दुखी जाता पूण विसरतात थोड्याच वेळाचे आपल्या जिवितांत सदांच खुशाल आसूं ताचे आवडे मोजीन विचारू वाटता ताची कुशलकाय इश्ट मित्रां बरोबर मोजा करूंक शेताय डान्स पार्टीक वचून आख्खी राती जाता उसली मोजा करून वायट रस्त्यार ती पावताय आपल्या तेंपार मोजा जावून बसली गोरी मित्रां सांगता येवून आपले दिसारी तरेकवार खेळ खेळून ते यादले बरोबर नाचली ती आंगणांनी एकामेकाचो मोग आसलो तांच्या काळजांनी मोबायल फोन आसलो तांच्या काळार दोरूय मोजीन बेजारलो बरोबर इश्ट मित्रां आदले दीस भांगराचे आमच्यान चोर करूंक जायना आतांचे दीस आमचे मोडून जायत वेता आयच्या काळार चेडे चेडवां मोजीन दीस रात सारता मायपाक सांगीन आसतना आपल्या इश्टां बरोबर वेता सोरो सिगरेटीचे गुलाम जावून जिवितांतले पिळवी वाटा हें करून समाजांत आपलें तशेंच फामिलीचें नांव उबोवंक पावता ही मोजा इश्ट न्हू तुमकां
आमच्या फॅमिलीचे नाव तुम्ही सांभाळा मोजेच्या नावान देवाक अपमान करी नाका मान रेस्पेतुचो काला उडोय नाका मान रेस्पेतुचो काला उडोय नाका फोन केल्यार कितलोच वेळ जालो हाचो पत्तोच ना रावून रावून तोकन वचचें पडटा 10 वर्सांचो मोग आमचो मातशें तरी समजून घेवंक जाय न्ही ताणें येवं दिता कांयच बोणेच झगडटा हाय रियाना येवंक मातसो लेट जालो भयणीचे पार्सेल कॉलेजीन वचोन दिवंक जाय आसलें दॅट्स वाय आय एम लेट स्टार्टेड विथ एक्सक्यूजीस म्हाका दिवंक तुजे लागीं टायमूच ना तूं म्हजो मोगूच करिनाय अरे यू नो नो हाऊ मच आय लव यू पुरो पुरो तुजे हेलाक आनी सदांच हांवेनूच तुका समजून घेवपाचें तुका म्हजो मोगूच दिसून येना आगो म्हजें एंग्री बर्ड तूं जाणा न्हय म्हजो पापा सरपंच आनी सरपंच म्हणटच जाय तो बिजी आसता आनी आख्खो कंपनीचो वावर म्हज्या खांद्यार पडलेलो आसा व्हडलो पूत न्हय हांव घराचो जाणा व्हडलो पूत फकत नांवाचो व्हडलो पूत आसतना धाकल्या पुताचे काजार करून घरान भुरगें जल्मला आनी तूं 10 वर्सां पसून म्हज्या मगान आसून आजून काजो जायनासतना आसाय आगो जाता गो बाय पयले म्हज्या पांयार उबो रावता सगली तयारी करता आनी मागीर तुका राणी कशी म्हज्या घरान पतीन कशी वता आम जस्ट वेटिंग फॉर द डे टू कम लोकांचे टॉन्ट्स आयकून आयकून तोकली पिडा जाल्या केन्ना काजार जातेली आनी कितलो तेंप म्हूण मोगान भोंवतेली डिसायड कर न्हय आमच्या काजाराचे आय कांट स्टे विथआउट यू Sala makatuso Chevin ravuneso Okacha petla uso Sangat moja tu jivitaso Moga moja tu mojitana nibu Saudita che nasti un sonando Mogan moja podon discina koslicu Korist moga tu moja civitat lesu Korist moga tu moja civitat lesu फ्रेंड्स केन्ना आमची स्वप्नां साकार जातेली देवानूच आमच्या एकवटाचेर आशीर्वाद घातल्यार पुरो परत स्टार्ट तुजें आतां एमर्जन्सी कंपनीसून पापाचो फोन घेवंक पडटा हॅलो अरे एलिस्टर बॉय हुंय रे तूं आम रावताय मग तुका व्हडले शाळे लागीं स्टॉक घेवन येता मरे तूं हां फायल रे फायल घरा लागीं आसा मागीर हांव कंपनीन घेवन येता कितें फायल अरे बॉय स्टॉक रे आनी उराकी मेळटा घेवन यो शुअर 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 हाडटा रोकडो पावलो कंपनीन रोकडो पावलो बेबी आय नीड टू गो पापाचो फोन कंपनीन फायल्स वच वच इतलो पासून तूं बिजी आसतनाय म्हाका मेळूंक आयलोय आय फील सो ब्लेस्ड टू हॅव यू इन माय लायफ आय लव यू सो मच आय लव यू टू पुरो आं चड जालो मोग करीत रावलो जाल्यार मागीर कंपनीन तांची आयकोंक पडटलें आय नीड टू गो हां चल वच बाय वच स्वताच वच पावतोच म्हाका कॉल कर शुअर शुअर बाय खरेंच देवा तुका आर्गान दिनवास एलिस्टराक म्हज्या जिविताक हाडल्या खातीर सगळेंच तो म्हाका सांगताय कांयच क्लिपून दवरिना धुवपा पासून दवरूंक चान्स दिना पिसो मुगेलो चड वेट जालो गेल्यार बरें एक्सक्यूज मी सेक्रेटरी हांव मायकल पयल्या वाड्यांतलो हालीं जावन आसा म्हजी पळय
आमी परदेसाक आसतालीं जायत्या वर्सांनी आमच्या घरा परतल्यात. आमची जाणटी आवय बापूय आमच्या पोरण्या घरांत रावता म्हणून येवजिले एक नवें घर बांदूंक हाकाच लागून आमचे प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स काडले. पळयले जाल्यार कितें बोलतेच कोण दुसऱ्याचेच नांव लागलेलें आसा. हे अशें कशें घडोवंक जाता? म्हाका म्हज्या प्रश्नाचो जबाब जाणा जावंक जाय. म्हाका हे बाबतींत कांयच खबर ना. ते तुमी सरपंचा लागीं उलोवंक पडटलें. सरपंच ऑफिसात ना आणि खंय गेला तो ह्या वेळार तो ताका ऑफिसात आसूंक जाय आसलें न्हय. आतांच फोन मारून आपय ताका. आमकां ताचे लागीं उलोवंक जाय. मातशें रावात तुमी. तो येवपाचो वेळ जालो. पूण अशें कशें घडोवंक शकता? आमचे लागीं आमच्या पुर्वजांचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसात. तरी आसतना दुसऱ्याचें नांव कशें लागूंक शकता? म्हाका दिसता हो एक घोटाळो आसा. हे सगळे करप्शन आसा. सगळे घोटाळो करून सोडलेलो आसा कसो दिसता. अरे तू नवला कित्याक करता? सांगला न्हू सरपंच वाटेर आसा म्हूण. तो येतकच तुमी ताका सांगात. बेश्टोच बोड करिनाका. दुसरो लोक हे पंचायती येता. दुसरो लोक असो आमकां आमच्या प्रश्नाचो जबाब जाणा जावंक सरपंच जाय. आयलो. तुमी ताकाच सांगात. पंचायतीन सगळोच बोवाळ कित्याक? येवंक मातशें वेळ जालो म्हाका. बाप कितें प्रॉब्लेम जाला? तुला बोस सारी कोलोय. सरपंच बसपाचें आनी ना. हें कितें चल्लां म्हूण कांयच कळना. सरपंच तुमी तर आमकां बरें वळखतात. तुमी जाणा हांव आनी म्हजी भयण परदेसाक आसली. जायत्या वर्सांनी आमी घरा परतल्यांत. आमची जाणटी आवय बापूय आमच्या पोंडे घरांक रावता म्हणून आमी येवजिले तांकां एक बंगलो बांदूंक. पळयल्या जगल्या कितें बोलदेच. आवय बापायक घर बांदूंक सोदता? एकदम बरी वस्त मरे. सगळे डॉक्युमेंट्स रेडी करून पंचायतीन घेवन यो. तुका रोकडीच एनओसी सँक्शन करता. तो आमचो मनीस मने. अरे सरपंच जाणा जाऊन नको जाले परी एक्टिंग करिनाका. हे सगळे समना तुका. आगो बाय तू कितें सांगूंक सोदता तें हांव समजोंक ना. पळय सरपंच आमचे लागीं आमच्या पुर्वजाचे सगळे डॉक्युमेंट्स आसात. तरी आसतना आमच्या प्रॉपर्टीच्या डॉक्युमेंट्साचेर दुसऱ्याचें नांव लागलेलें आसा. पण आलिशा म्हणून कोणाचें तरी नांव लागलेलें आसा. हें अशें कशें घडोवंक शकता? खरें म्हणल्यार आमच्या प्रॉपर्टीचेर आमचे शापाय जुजे आंतोनियो ब्रागांजा आसूंक जाय आसलें. म्हाका म्हज्या प्रश्नाचो जबाब जाणा जावंक जाय. महेश महेश हॅलो सरपंच. फॉर्म 1 and 14 आसतली फायल घेवन यो. कितें करता म्हूण कांयच कळना. आमी By the थोडी way, तुमचो सर्वे नंबर कितलो? सरपंच सर्वे नंबर 143/6/A विलेज पंचायत बारोडा. सारकेंच पळयात सरपंच. कितें करता म्हूण कांयच कळना. कसलो घोटाळो जाल्लो आसा. पळयात आनी दिसना जाल्यार म्हजे स्पॅक्स लावून पळयात. सर्वे नंबर 143/6A ऑफ विलेज पंचायत बारोडा. तू सांगतालो तशें आलिशा कुतिनो हिच्या नांवार आसा. आमच्या पुर्वजांची जमीन आणि ताचे नाव कितें करता? आणि ते आमी तांच्या रोगताची भुरगीं जिवी आसतना. आगो बाय हो जावन आसा गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट. गव्हर्मेंट आनी डॉक्युमेंट हाचेर बरयले ते जाले ते मोच्यान चेंज करूंक जायना. पळय सरपंच हांव वयर पासून वेतलो आनी हातून कोण इन्वॉल्व आसा ताका सजा दिल्या बगर रावचो ना. बाय चल या. चलया आमी. अरे वसले धमक्यो कितलेच जाण दिवन गेले. ते परत ये पंचायतीन पावोंक नात. जाणा जाव सरपंच ही धमकी तुका माल पडटली. अरे वच रे. तुझ्या सारखे हे पंचायतीन आयले कितले आणि गेले कितले. महेश जे फायलीचेर म्हजी सिग्नेचर जाय त्यो सगल्यो फायलो म्हज्या टेबलार हाडून दवर. म्हाका सिग्नेचर करून पणजे मिटिंगेक पावोंक जाय. कातार गावक म्हाका अभिमान भोगता.
वरवीं म्हजो मोग पाटयता जल्माक आमकां सगळोच मोग दिलोल्या खातीर सगळ्या आवोयाक हें कातात हांव काळजान तावन भेटयता कितले मोठे देणे आमकां आमच्या आवोयाचे कोसाचो गांवारो कांयच आमकां जावूंक दिना तुणे आपुलबाय करून आमची सगळे सूख आमकां दिले काट्याची वाट सोडून जिवीत आमचे फुलांनी बोले देवाचो मोगानी विरात आमच्या काळजांनी गोयल्या आमच्या आवयांनी सावकाम देवाची भुरगीं वायट रस्त्यार आमी पावना साबू ती जातात आमकां देखोरी तांची देखी वरवीं वाचोलूंक पावता आमी संवसाराची कालके रातीचे दीस करून बरी केली आमकां भिडेतली आमच्या दुखाच्या वेळार दिलो सांगात आमकां ताणी हांसोन केलो आमच्या सांगातार रुचीक जेवण आमकां जेवयली आपल्या गोपांत आमकां वेंगोयल्यांत आमच्या आवयांनी दिसाचो हो संवसार आमचो सगळ्याचो जिवीत आमचे आवयांनी सूर गायला मोग दिवन आपलो त्याच आवयाचे त्रास आयज भुरगीं वेतात विसरून ल्हान बोट केल्ल्या आपल्या वयाच्या काळजात दिता दोको आवयाक आमच्या सदांच मानपागो सगळ्या तांच्या मोगा खातीर उदका पावची नात वा काडूक तांचे साखरी पीर बोरुया तांचे जिवीत फुलांनी सदांच करूंक तांकां खुशी सगळ्या आवयांक फावो करून देवा बरी भलायकी सगळ्या आवयांक फावो करून देवा बरी भलायकी स्वतः लेट नाही रे तू गेले केन्ना बेगीन येयलो बाबा ना रे गरजेचें काम आसलोलें कंपनीन बाबाचें गोडजे काम कसले गोडजे काम रे या गर्लफ्रेंडा सीन रे तुगेल्यो गर्लफ्रेंडाचें सीन रे पापाचें रे पापा कंपनीन जाणा मरे तुमी होय होय जाणात आमी तू तुझ्या पापाका परू म्हण हो कोण रे परू तोकलेन हाडला कितें रे अरे फेलिक्स
तुवें पापाकी परी हे आयकूंक ना तोर एलिस्टर चेडो न्हय तर जालो ना तो पापा का परू. अरे पियो स्टार्ट केला ना पिसनी पयले लागले कितें तुका अरे एलिस्टर फादर सोदता मरे तुका म्हणटालो तुका युथाच्या ग्रुपान घेवन यो म्हणून. अरे फादराचे खबरो सोडू आमी इले शिकोवपा पयले ते काडू फादर कितें फादरा येता ग्रुपा मागीर Cheers, cheers. Enjoy करपा जाय. माल हाडला तुवें. अरे इश्टा माझ्या तुका आनी हांव माल हाडना म्हणा घे मातशें बेगीन घे ना कित्याक तो नवो पियाय आयलोलो आसा आनी बरो डेंजर समज्यो इल्लिगल एक्टिविटीज करप्शन दोत्ता आनी डायरेक्ट जेलीन घालता सो मातशें गायज प्लीज बी केअरफुल. अरे आम कोणा भिरांत आसा तुजो पापा सरपंच आमकां कितें जालें जाल्यार आमी त्रासान पडचे नात पूण साल्वार जातले न्हय रे क्लेम. वय वय आमी तर तुजेरूच आसात. फोन आयले. अरे कंपनी पापाचो फोन रे प्लीज प्लीज सॉरी हां हॅलो 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 गेल का पापा का परू खंयचो. हे सोडा रे आमच्याच मार्या रे अनेक देव बरो दीस दिवं. हांगा सगळो सोर्याचो वास मरे तुमच्या पयलीं कोण हांगा सोरो पियोन गेला कितें. सोरो आनी आमी फादर आमी सोऱ्या हात पासो लायनाय आमी सदां मिसाक वचपाचे भुरगे तूं नको. सगळे जोगजोगता ते भागात न्हय सदांच मिसा येता तो मनीस केन्नाच सांज जावचो ना. पूण मोचे तुमकां इतलेंच सांगणें वायट व्यसनाक तुमी सांबाळूं नाकात. आतां सगळें बरें दिसता फुडाराक आमकां जोडार पडत. ना फादर आमी सगळो फ्रेंड आमी हिंगा वचपाक आयल्ले तूं जाणा न्हू फादर और एक फ्रेंड जरूरी होता है. इश्टागत आसो बरी पूण जी इश्टागत आमकां वायट रस्त्यार व्हरता तें सोडून दिवंक गरजेचें. पयशे आसात म्हूण आमच्या चड उडोवंक जायना. फादर आयज जिगोजी मीस आसो ना आसलोले पूण कित्याक ना फादर तूं आमकां शर्मा सांगत म्हूण. ना म्हज्या इश्टानो तुमच्या घोडे हो शर्मो दिसत पूण जिवितांत कितें वायट घडटा तेन्ना आमकां असल्याच उतराचो उडास येता. एलिस्टर सांगता तुमी चड भोंव नाकात आनी भोंवता जाल्यार ताका बरी वाट आस्त दाखोवंक समजायात. ना फादर तू चुकला कोणे तरी तुका एलिशारा बापणे रॉंग सांगला आसतले. आयज तो असले जिवी जियेता जायत पूण ताचे असलो भुरगो आमच्या गांवांत नासलो पूण आतां ताका कितें जालां म्हूण कोण जाणा. तशें जाल्यार हांव ताका मेळूंक सोदतां ताचे लागीं उलोवंक सोदतां. येवन ताका म्हाका एकोशेन मेळ म्हूण सांग. ना फादर आमी ताका जायते पाटी सांगला तो आमचें आयकोना. तूच वच आनी ताका भेट कर आनी ताच्या लागीं उलय तुजें तर आयकोन आपलें जिवीत बदलतलो. फादर चल येतात आमी गोंयची कसलो आदार जाय जाल्यार आमकां सांग आमी जरूर येतले. बरी भाशेन वचात म्हज्या इश्टानो देवाच्या मोगान वाडात वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत आपणायात. गॉड ब्लेस यू. संसाराची नदर आमी घातल्या सगळे वायट आमकां दिसून येता. मनीस पातकाच्या फासान बुडोन देवा सोशिल्लो पयस तो गेला. सांडलोल्या शेड्यांक वेंगोवन जेजू तुवें म्हाका पयला. तुजे वेगीन तांकां हाडून जबाबदारी म्हज्या कांदार दिल्या. तुजे वेगीन तांकां हाडून जबाबदारी म्हज्या कांदार दिल्या. खरेंच खरेंच म्हजी पोरसां वायट दिशेर पावलोली आसा.
सगळेच वायट जाल्लें दिसून येता मनीस पातकाच्या गुलामपणान आसा बापा तांकां बोगूस फादर देव बरो दीस दिवं तुमकां फादर देव बरो दीस दिवं तुमकां देव बरो दीस दिवं. कशें आसा फादर तुमी आमी आसात बरे. फादर तुमकां मेळूक आमी इगोर्जेंत गेल्लीं फादर पूण तुमच्या कुजदेरान सांगल्यार तुमी भायर सरल्यात कोणाक तरी विजीट करपाक गेल्या म्हूण सांगूंक लागलें फादर बरें जालें फादर तूं आमकां हांगा वाटेरूच मेळोन कितें जालें कसलें काम आसा तुमकां. फादर तुमी तर आमकां बरें वळखतात फादर आमी परदेसांत आसलीं जायतीं वर्सांनी घरा परतल्यात आमची जाणटी आवय बापूय आमचे पोरणे घरांत रावता म्हणून येवजिल्लें एक नवें घर बांदूंक हाका लागून आमचे प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स नव्यान काडले फादर पूण पळयलें जाल्यार कितें आमच्या डॉक्युमेंट्साचे कोणा दुसऱ्याचेच नांव लागलेलें आसा फादर खरें म्हणल्यार म्हजे शापाय जुजे आंतोनियो ब्रॅगांचें नांव आसूंक जाय आसलें फादर हो कसलो घोटाळो जाला कांयच खबर ना तुमी देवा लागीं मागात आमकां न्हीद फावो जावंक आनी आमची जमीन आमच्या नांवार परत जावंक देवा लागीं मागणें करात फादर जाणा फादर जायतो अन्याय ह्या संवसारांत घडटा सरकार पासून आमकां आदार दिवचे बदलेक आपुणूच पयलीं ह्या करप्शनांत इन्वॉल्व आसा सत म्हणटा ते आनी ह्या संवसारांत उरोकूच ना. हांव तुमचें दूख समजता देव आमकां जरूर आपलो आदार दितलो आमी आमचो बाबाक फकत जेजूचेरूच दवरूंक जाय. होय फादर हाकाच लागून आमी तुजेच हशी आयल्या देवाच्या आदारा शिवाय कांयच ना. आदार म्हणटा आसतना म्हाका म्हज्या फ्रेंडाचो उगडास आसलो तो तुमकां जरूर आपलो आदार दितलो ताका हातांच हांव फोन करतां. बरें बरें फादर कोण फ्रेंड आसा खंय पावल्यार पुरो आनी आमची जमीन आमची पुर्वजाची जमीन आमकां परत मेळल्यार पुरो म्हूण मागुया. हॅलो सावियो तूं खंय आसाय तूं म्हाका मातशें मेळूंक येता हांव घरांत सुरक्षें आसा. आं बरें बरें यो. फादर कितें येता म्हणटा फादर येता खंय तो हेच फाटीं आसलो खंय. वय मॉर्निंग फादर. गुड मॉर्निंग. सांग तुका म्हजी कसली गरज पडली एनी टायम इट सर्वीस. हो आमचो सावियो एक्टीव मनीस कसले वायट अन्याय घडटा तेन्ना ताचे निशेध मारूंक होक जोडून घेवंक तो आदार करता. तुमी तुमचे कंप्लेन ताका सांगात. डॉक्युमेंट्स काडले पुढे जाल्यार कितें पण दुसऱ्याचेच नांव लागलेलें आसा देव आंतोनियो ब्रॅगांचो आसूंक जाय आसलेलें पण कोणाचें नांव लागलेलें आसा कितें पळयलां कांय समजना जाता जाल्यार कितें उपाय करून आमची पुर्वजांची जमीन आमच्या दुसऱ्या आंतोनियो ब्रॅगांचो आसूंक जाय आसलें पुलिशें म्हणून नांव पळयलेलें आसा जाता जाल्यार पळयात न्हू. सगळें तुमचें आयकल्या उपरांत आनी डॉक्युमेंट पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता पंचायती कितें तरी घुसपाक उलोय केल्लो आसा. हाका लागून आमी एक बरो एडवोकेट काडुया आनी लिगल तुमच्या पुर्वजाचें नांव परत सर्वेची मेळोवन घेवया. भिवपाची कसलीच गरज ना. थँक्यू सावियो देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो आनी आमचो होप देवान आमकां दिल्यार पुरो. भिवू नाका सगळें सारकें जातलें. जेन्ना आमी प्रमाणीकपणान जियेता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसता. चल आमी या फुडें कितें करूंक जाय तें हांव तुमकां सांगता. चल आमी आतां आमी या म्हाका आतां PPC एस्कोची मिटींग आसा म्हाका ती रावतली. या फादर या फादर. हाय बाबा भुरगेचें काम पडलें म्हाका फोन केल्लो. होय मिस्टर हे गरजेचें काम आसा म्हणून हांवें तुका फोन करून हांगा आसोरा पडला आनी तें गरजेचें काम म्हटल्यार हे बॅग व्हरून तुवें एका मनशाक दिवंक जाय. त्या मनशाचें नांव आनी ताचें एड्रेस आतांच तुका हांवें WhatsApp केलेलें आसा पूण एक मातशें सांबाळून वच कित्याक आमच्या गांवांत नवो पिया आयिल्लो आसा. तो आपल्या जिवाक सिंगम कसो समजता म्हणटूच ताच्या कडेन मातशें सांबाळून वच. अरे बाबा असली कामां हांवें कितले फावटी केल्यान मरे ते मेरे बाय हात का केले. तूं टेन्शन घेनाका तुवें सांगलां त्या मनशाक हांवें पार्सल पावयतलो. हांव जाणाय मिस्टर हें म्हजें काम तूं जरूर करतलो म्हण पूण तरी आसतना ताच्या कडेन मातशें सांबाळून वच. शुअर बाबा बाय. यू डोंट वरी.
कित्याक गेल्या म्हाका एक टीप मेवल्या हांगासरल्यान एकलो ब्लॅक जॅकेट आनी व्हायट शूज घालून पास जातलो ताचे लागीं एक बॅग आसा आनी त्या बॅगांत माल आसा बाल म्हणजे कितें माल म्हणजे ड्रग्स चोरी तर तो सापडलो डायरेक्ट जेलीत आमी हांगाच रावन पळया आयज हांव खूब खुशाल कित्याक तूं म्हाका तुज्या सांगाताक भोंवपाक व्हरताय म्हणून तुका हांवें कितले फावटी सांगलां तुजे बसत कितेंय करूंक हांव तयार कितें जालें एलिस्टर कसलें टेन्शन जालें सामकोच भियेताय कित्याक तूं कांयच ना आमकां लेट जाता आमकां पावूंक जाय एक्सक्यूज मी म्हाका तुजें बॅग दाखय अरे तुमचें पोट बरो ना हेल्मेट ना जाल्यार तुमी तालावन दितात वाटेर वता ते लोकांनी बॅगां चॅक करूंक लागल्यात गव्हर्नमेंट कितें सामको भिकेक पडला रे मॅडम आमचें काम आमकां करूंक दी तूं कितेंय म्हूण आमचें काम आमकां करचेंच पडटा कोण रे तूं चॅक वी डोंट माइंड रे एलिस्टर या वी डोंट माइंड चेक द बॅग कितें हे तुमच्या बॅगात तर म्हाका टीप मेलो दी सारकें आसली तुज्या सांगात चेडूं असलें म्हूण म्हाका तो न्हूय दिसलो पण पळयल्यार तूच तो यू आर अंडर अरेस्ट सर हे बॅग म्हजें न्हय जाल्यार कोणाचें सांग म्हाका ताचें नांव सांग एलिस्टर सांग ताका हे बॅग कोणाचें तें सांग एलिस्टर नाजाल्यार मातशें पप्पाक फोन कर सांग ताका आमकां पुलिसांनी दवरल्यात म्हणून आतांच पापाक फोन करता हॅलो पापा म्हाका पुलिसान धरलो आतां हांव कितें करूं एलिस्टर दुसऱ्याक चेपून दवरून हांव म्हज्या जिवितांत वयर सरला पूण आयज तुजे हे बेजबाबदारीक लागून सगळे उमत्या कोळशाक उदक जावंक पावले जोरी तर हो गुन्यांव हांवें म्हजेर घेतलो जाल्यार म्हजो कॅरियर आनी सगळे बिझनेस सोकला पडटले म्हणटोच हो गुन्यांव तूं तुजेर घे हांव मागीर पळयतां कोणाचें इन्फ्लुयन्स मारून कितें करूंक जाता पळय तें आनी जोरूय तर तूं म्हजें सांगणें आयकोंक तयार ना जाल्यार हांव रियानाचें जिवीत पिड्यार करतलो सो द चॉयस इज ऑल योर्स कितें जालें एलिस्टर पापान कितें सांगलां सर तुवें म्हाका व्हरूंक जाता व्हरूंक जाता एलिस्टर कित्याक पूण कित्याक सांग म्हाका एलिस्टर हे बॅग तुजें होय हें बॅग म्हजें ओ आतां म्हाका सगळेंच कळोन आयलें ते पळोवप फोन कॉल्स ह्यो फायल्यो त्यो फायल्यो हे पार्सल त्या बिझनेसमॅनाक दिवपाचें तर एलिस्टर हें काम तूं पयलींच सावन करून आयलाय न्हय आनी हाकाच लागून आयज पापा पासून तुका सांगात दिवन फाटीं चोरला ना रियाना यू आर मिसअंडरस्टँडींग मी हांवें करूंक ना म्हाका आनी तुजें कांयच आयकोपाचें नाका एलिस्टर तुवें म्हज्या बरेपणाचो फायदो काडला म्हाका आनी तुज्या सांगाताक कसलोच जंपोन दवरूंक नाका आयज सावन म्हजी वाट म्हाका आनी तुजी वाट तुका आय एम ब्रेकिंग अप विथ यू तुमचो मोग सोंपलो जाल्यार आमच्यात वचूंक जाता सारका खबर म्हाका ताचें तोंडूच पळोवंक प्लीज नाका हांवें करूंक ना Neonzaracia talniaci Muris poli pota Pato kataro moncha Sorshilo dio pui sweta Magnia volvi Bapa sove sombongota Oshikurung Angka hokalus kaita Tachika surukela Takachi dutolya Baba
बापाशी परतून येवून म्हाका तुका उलो केला तान दिवून मागणें करून उपास करूंक उलो केला कृपा आमचेर मागून घेवून देवा लागीं प्रार्थना केला upas amkam kurdo mawung fajdiak porta atmiaci suon trontai wadung upai dita pakyang gayal zali kurda dos pon sota upasa vorvi atomani soडूंक पावता ताचिता सुरू केला ताताची दुखोल्या बापाशी परतून येवून म्हाका तुका उलो केला तान दिवून मागणें करून उपास करूंक उलो केला कृपा आमचेर मागून घेवून देवा लागीं प्रार्थना केला मागणें उपास जोण एकल्याक विसरूंका पळयता गोरिबा सोबे उदास जावूंक हुस्कायता आपल्याक विसरून आपलेपण सोडूंक उलो करता हास्या तोंडान उदारपण सोडूंक उलो करता ताचिता सुरू केला ताताची दुखोल्या बापाशी परतून येवून म्हाका तुका उलो केला तान दिवून मागणें करून उपास करूंक उलो केला कृपा आमचेर मागून घेवून देवा लागीं प्रार्थना केला कृपा आमचेर मागून घेवून देवा लागीं प्रार्थना केला पळय लिस्टर हांव जाणा तुवें कसलोच गुन्यांव नासलो म्हणून हाका लागून एका मनशान म्हणजे तुज्या बऱ्या मागप्यान म्हाका तुजी बेल करूंक धाडलोली कोण काय तो बरो मागपी जाणें म्हजें जितलें म्हजे कितलेच इश्ट आसलोले मौजीन आमी वेड सारताले पूण एकलोय म्हजो इश्ट म्हाका मेळूंक बोनकोणीन येवंक ना म्हज्या घरच्यांनी म्हाका सोडलो कोणूय एका दिसाक पासून म्हाका मेळूंक येवंक ना जायती दूख जाल्या म्हाका लिस्टर रडो नाका चिंतून कसलोच फायदो ना चल हांव तुका तुज्या घरा व्हरता आनी
घरां काम करूं म्हणटा जायना मुकडे शी पयलीं म्हणटा उदो पितलो आनी मागीर उरलो काम करतलो भायर जावन त्या कामां बिमांची आज काम कर माझे मान लागण्याचे काम करपा सारखे हा घर सारखे सारखे हा कित जाता अशें घरां सारखें एलिस्टर बाब ह्या घरान आज सांग जीव सांग कित जाता आवय वाय साहेबा तेगे देडी पूण पडून गेला काय पडून गेला ना काय ना एलिस्टर बाब बीन जेली कितू त्रास काटा आ कितू म्हूण त्रास काटा आसतलो हो एक पाटर चोपा गेला ना हांव त्या बायला मेळो बरें हे झाडां म्हणा त्या झाडां म्हणा दिसती पडटा म्हळ्यार हांव कितें करता गोराता म्हाका ओपन नासलेल्या भाशेन वय म्हाका कामां बी काळ जाल्यार सांगो जाता अगे बरो बाबऱ्यो एकलोच कोणाय लागीं कितें उलयताय रे काय ना रे पात्रांव एलिस्टर बाबा उडगास येयलो म्हाका वय मातशें मिस करता तेका हांव ताचें नांवच आमच्या घरान काडी नाका ताणें आमकां सगल्यांक लॉजीन घातल्यात भायर खुसरूच वचपा पासून लॉज दिसता येस मामा आय अग्री कॉलेजीन वचूंक पासून म्हाका लॉस दिसूंक लागल्या सगळे म्हजे फ्रेंड्स म्हज्या तोंडार मारतात तुजो भाव एक डिलर मुगो आमकांय डील करून दी म्हण अशें करून म्हज्यो मुस्कऱ्यो करतात रियली पापा आय कांट टेक इट नाव म्हाका दिसना एलिस्टर असलें काम करतलो म्हणून म्हाका दिसता कोणे तरी ताका फटयला पूण देव न्हिदोन ना तो ताची न्हीद करतलो हॅलो एवरीवन आम्ही तुमच्या भायर राहून सगळे आयकला व तुमचा पूत तुमका गोडच्याक मेळूक आयला आणि कितें गाव म्हणल्यार तुम्ही गोडची जाऊन अशें उलयतात शेम ऑन यू पीपल लॉस आमकां न्हय पूण लॉस ताका म्हज्या बापाचे मामाचे आनी आमचे सगळ्याचे जिदीन आसतना अशें ताणें कित्याक करूंक येवचिलें आनी सगळ्यांक आमकां लॉजीन घातली तुका म्हजो पूत म्हणून पासून म्हाका लॉज दिसता असल्या मनशांक हांवें म्हज्या कुसक्यान सांबाळलो दोन दिलो आनी आखरेक तुवें आमकां हो इनाम फावो केलो नाका तूं आमच्या घरान अगो बाय तेसको मुळाक गो एलिस्टर बाबाको चूक जाला आसतली पूण तेजे इतले प्रमाण मानाक न्हू तेसको ते बाय आमच्या बा दिसला ना तूं ते करतो म्हण चोय तेश म्हणाका 4 पांयां घोड चुकता आनी 2 पांयां मनीस चुकल्या व्हडली वाजी आपणू चोय आज तेणे आपणागे जिवीत बदलपा आम तेका आदार करपा जाय तूं वगीच कित्याक आसाय सांग न्हू ताका आमच्या घरांतलो भायर सरोन वच म्हणून म्हाका ताच्या तोंडूच पळोवंक नाका एलिस्टर आयकलां न्ही तुवें सगळ्यांनी कितें सांगलां तें आत्ताच्या आत्ता ह्या म्हज्या घरांतलो भायर सरोन वच आनी परत ह्या म्हज्या घरान पांय दवरचो न्हय आयकलां न्हय होय बाबा हांवें आयकलां हांव येता पूण एक तुमकां सगल्यांक सांगता जेन्ना तुमकां सोत कोडोन येतले तेन्ना जाय तो वेळ जातलो हांव येता दी दर एलिस्टर हांव जाणा तुवें कांयच वायट करूंक ना म्हणून हांव तुका म्हजो सांगा चिरू दितेली आसली पूण म्हाका म्हज्या घरकारान सांगलां तुजे लागीं संबोवन दवरी नाकाय म्हणून पूण एलिस्टर तूं भिवू नाका देव तुज्या सांगाता आसा तो तुका राखतलो आनी सांबाळटलो थँक्यू भाभी पूण म्हज्या भावाक हांवें विचारलां म्हूण सांग आयज तुमी सगल्यांनी म्हाका तुमच्या घरांतलो भायर घातला कांयच परवा ना पूण हांव तुमचे बसोत देवा लागीं प्रार्थना करतलो हांव येता आवय आज हांव कितू हॅप्पी हांवें रायतोळ मारला आनी आमगे फ्रेंडा सांगलेलें म्हाका नुस्त्या दवरा म्हूण तेका हांवें फोन मारून सांगलोलें हॅलो फ्रेंडू म्हाका नुस्त्या दवरा म्हूण हांवें सांगलो तेका चिकाले आयसुणी तेसो दर म्हूण तें कांय मेळना हूंय तेणें म्हाका बीग टर्टल दिला कासो आयज तितून हांव रिचार्ज मसालो भोवन तो फ्राय करतलो पुतून डीप फ्राय करतलो पुतून डीप फ्राय करतलो सगलीं आमगे जेवणा या तुम पासून आयकला न्हू बरो मोठेलो हा सामको पिटू कितें जालें कितली पळयता हांव कितली पळयता रे चोय
काय ना तो दाखोय थंय हेच कितें लिपयत हेची मिंगलू तू जाणा होत नव्हतं म्हाका आतलाय नाका मिंगलू तू जाणा आज रायतोळ माल ना रे वय वय ऐकलाय रायतोळ माल म्हणून अरे मगे फ्रेंडा सांगलोले होय. हॅलो फ्रेंडू म्हाका नुस्त्या दोरा म्हूण तेका सांगलो रे चिकाल दोर म्हूण चिकाल मेळनाय खंय तेका त्यात म्हाका बिग टर्टल दोला कासोळ आवय हे जी काना घातो आनी तेकोसून कांसूच हांव कॅश घेताय सारकी मामीन म्हाका 200 रुपयांनी बाजारांत धाडलो वच आनी नुस्तें घेवन यो म्हूण पूण हो वतान मामी को दिता मिंगलू तू एकलो कितें उलयता काय न्हू गो रायतोळ्यांतलें नुस्तें न्हू भर न्हू फोटींग तू काड सांगिला ते वयलो वाड्यार सातान सातान ते कळकता वय हय तो पीस कितकोन जालो तो खबर आहा तुका कितकोन जालो रायतोळ्यांतलें नुस्तें हायन ओ माय गॉड आवोय सकयल वाड्यार झाकीन ओ जाकीन ते पिस्सा अशी भोंवता लोकांच्या हातोर मारता कडकडकडकडून त्यान बोरमुच हाडी लागलोले हांव ती पेसा वेस्ट कोणागेंच कितकोन कितकोन त्या रायतोळ्यांतलें नुस्तें ओ माय गॉड ते पासून ते पासून देशी कोण आता मगे टाइम वेस्ट करपा ना कळ तुका होय. ओ भायर मान येता भायर आत लायना का इश्कोन भायर मानाय तो हो तिसकोन भायर मारलो न्हू हय. तो वयतलो तेका मरे पुरोयता होय तो मेलो हा न्हू आस रे अरे मेलो मनशाक पुरोयताय न्हू जित्या मनशाक पुरोयताय ओके चल सो हा मिंगलू ए तू म्हाका दी वेस पावल रे मुगे फ्रेंडान मुगे 500 रुपया आयला बरा मिंगलू सगळे मुगे 500 रुपया आयले रे Fantastical lover. Shaggy. Mr. Lover. अरे बाबा म्हाका भिवन ते शू वयता हांव इला आनी हेच कितें रे बेल येसू गायले मरे पांयाक Mr. Lover. बरें दिसता ती बरी आय Mr. Boom. त्या माणसेर गेला नुस्त्या मारून तेच न्ही बरें सारकें बरें म्हाकाय दी मरे एक दीस पॅन्ट बरें चला Fantastic. मिलो ए चाटला कितले पळय रे Smooth. काय ना Just like a silk. अरे बाबा म्हाका दिसती फोटो बेस्ट कोणाका काय ना पेस्टिंग आहे चॅटिंग करता तू खबर ना तुगे पत्या किता ते आनी हांवें कितको चोपा तरी जळ पाड्यालो अरे कासो केसो अरे साठी टुकटुक कोणाक चोयता बेस्ट हा कासो सारको चड बरा चल नो दी हुंय साळलो रायतोळ माल न्हू तेतूंतलो अरे आवट्या तू कोण सांगितला रायतोळ्यांतलं नुस्तें आताय म्हणून अरे तो आमगे सकयल वाड्यावले सातान तो पिसान भोंवतो एसोच ओय तो कित्याक लागून रायतोळ्यांतलं नुस्तें हाय अरे बाय अरे आनी इतले न्हू आनी ते सकयल वाड्यावले जाकीन ओय ते लोकांच्या हातोर बी मात ते केस बी सोड भोंवते अशी सारखे ओय ते कित्याक लागून रायतोळ्यांतलं नुस्तें हाय अरे हांव ते काना गायल्ले आनी हें कितें जाता रे बरी घोडणी घोडलो काय म्हणून इंगदी आसूं तेका कितें करपा तूं बी पीस जाल जाल्यार मिंगलो आमगे सांडलो मागीर ना 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 पूण तुका हे सगळें कोण पावलो हे कोण सांगल तुका सगळें हे रे हे सगळें कोण सांगल काय म्हणटा म्हाका अरे आमगे पिटू रे ओय येलो सांगपा लागलो फ्रेंडू तूं जाणा म्हणपा लागलो कितें जाणा काय म्हणे ओ म्हाका सांगतो अरे रायतोळ्यान तूं नुस्तें आयल्या पिस्सा ताय हुंय आनी आपणागे फ्रेंडान नाळ्ळे म्हणपा लागलो आनी कितें सारकें ओलोप रे तेगेलें फ्रेंडू म्हणपा लागलो हांव म्हणा आगे बाय मेरी बिल्ली मेरे को म्याव अरे आय तेकोसोन हो कांसो तेज काना गाणे तेकोसोन कांसो घेयला जबरदस्ती कोण घेयला तेकोसोन आनी तूं मुगे कांसो होता तू अरे तू आतां भियोन म्हाका दिला कासो तेच काय कांसो दिता त्या बेश्टो झगडी को नाका कामान बॉडी हा तुगे बॉडीच्या हाना कांसो दिता बिल्डिंग सोडून नातालो चल सामको नाका चोय किती कित्या जोगडो मुगे कांसो येयला अरे हे किती रे तुगे आती कांसो म्हण सांग ना कासे ओय ओय वदी ना सहित ना वो केद मोटे कासो रे हुईसा आडो रे लंडन सोडलो तो
लंडनात कासो मेळपा लागो आनी कोण इम्पोर्टेड तो बायक तू म्हार घेतो बरा तुका असं कधी एकला झगडताय तुम्ही हेड वळता मुखासून हांवें लागो हांव तुमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करता हांव प्रॉब्लेम सॉल्व करता आतां हांव तुमकां टेस्ट करतलें कळ्ळें तुका कितू हुशार आहाय तें चुयता तुमी टेस्ट करना डायरेक्ट अरे हांव मरे तुमकोडे 4 क्वेश्चन विचारतले कळ्ळें तुका पूण एक कंडिशन हांव जे 4 क्वेश्चन विचारतो न्हू ते सगळे आन्सर तुमी रॉंग सांगपाचे रॉंग सांगपाचे आमच्या नेक तरी आन्सर राईट सांगला मनीस रॉंग काय जरूय तुम राईट आन्सर सांगिलो जाल्यार कासो मुगेलो राईट आन्सर सांगितलं कासो तू गेलो होय बरें बरें विचार तू विचार पयलो बरें बावतीस्म तें जालां तू सारको कोत मरे अर्ध विचार पाहिजे पहिलो क्वेश्चन बातिज्म इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर कोण हांव गाबरू तो बरे हुशार आहाय तुमी गोंयचो सीएम कोण मेगलो हांव चड हुशार आहाय मरे आनीक गोंया कितू मंत्री आहाय रे 0.001 पावकी लाय किल्लांनी मेळपा लागल रे ते बरें सांगता हांय कितू क्वेश्चन विचारलाय रे तुमकडे 3 हय 3 तू आन्सर सांगील राईट कासो जालो मगे होय तांचे बरोबर आसलो आगो हांव ताका वळखोच ना तूंय त्या मुशांतलोच अरे मनशा हांव न्हय होय ताचे बरोबर आसलो म्हूण तूं भावना होय गळेलो समोरे अरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो हांव पयस गेला तुजी हांवें सोडल्या तूं सोंपून हांव विसरला पातकान हांव पडला सगल्यांनी देवा म्हाका पयस केला घरच्यांनी म्हाका सोडून दिला ओकोल म्हजी सोडून गेल्या एक सुरो म्हाका ह्या संवसारान केला देवा जेन्ना म्हजे लागीं सगलें आसलें हांव तुजे सुशी येवंक फाटीं सरलो पूण आयज जेन्ना म्हज्या जिवितांत कोश्ट दूख आयलोलें आसा हांव तुका उलो मारतां जेजू हें म्हज्यान सोसूंक जायना तुजेर बसून हे लोकांनी जायतें झेरमोड मारलें आयज सगल्यांनी हें झेरमोड म्हजेर मारलां म्हाका सोसूंक
बोड आनी गोटाय फावो कर. लॉस आमकां न्हय पूण लॉस ताका म्हज्या बापाचे मामाचे आमचे सगळ्याचे जिणेंत ताणें असले करता बरेपणाचो फायदो काडला म्हाका आनी तुज्या सांगाचा कसलोच संबंध दवरूंक नाका. आयज सावन म्हजी वाट म्हाका आनी तुजी वाट तुका. ना मुजानाने आयकोंक जायना. ह्या संवसारान रावन कसलोच फायदो ना. हांव आतांच म्हजो जीव सोंपयतलो. ओय येत्याच दर्यार वचून हांव म्हजी उडी मारतलो. हांव जीव सोंपयतलो. राव फादर तूं असले पावल तू मार नाका. तू करता तें सारखें ना. देवसाच्या हातान तुजो जीव घाले नाका. अरे फादर कितें कर म्हणटाय. हे संवसारान रावन कसलो फायदो आसा. एलिशा हांव तें दूख आनी कश्ट समजता पूण सुसायड इज नॉट द सोल्युशन. फादर हांव जाणा सुसायड इज नॉट द सोल्युशन. पूण हांव कितें करूं. म्हजे कितलेच इश्ट आसले. तूंय जाणा हे सगळे इश्ट म्हज्या सांगाता मौजा करताले. पूण आयज एकलो इश्ट ह्या म्हज्या कोश्टा दुकान म्हजे सोशिना. जशे शीस जेजूक सोडून गेले तेच भाशेन हे म्हजे शीस म्हाकाय सोडून गेले. अरे फादर जशे पेद्रून जेजूक नाकालो इतलो वेळ तो जेजू सांगत आसलो तेच भाशेन म्हजी घरची हो म्हजो मोग ताणी नाकारलो. आनी म्हजी अकल कितलें व्हडलें उलयतालें. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुज्या सांगाता आसतलें खंय पावलें. आयज तें पासून म्हाका सोडून गेलें जाल्यार फादर सांग ह्या संवसारान रावन कसलो फायदो आसा. अरे फादर जेजूच्या जिवितान अशेंच कितें घडलें. इतलें बरेपण ताणें हे संवसारान करीत गेलो पूण ह्या लोकांनी त्याच जेजूक ताका खुर्सार किडायलो. आनी खुर्सार किडायतना त्याच जेजूची उतरां हे भाशेन जालीं. देवा मोच्या कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलोय. सोंपातलें. फादर पवित्र पुस्तक पासून आमकां सांगता जेजू खुर्सार हुमकळटना ताणी ही निमाणी उतरां म्हणली सोंपातलें आनी आपली मान बागोवन ताणें प्राण सोडलो. साद्या उतरांनी फादर काळोख जालो. एलिशा हांव तें दूख समजता. काळोख जालो खरो पूण जेजू त्याच खुर्सार रावंक ना. त्या समाधी जावन उरोंक ना. पूण तिसऱ्या दिसा तोवूय पुनर्जीवन जालो. तुवें पासून हो क्रिस्ताचो उजवाड घेवन पेद्रू भाशेन जिवीत न्हवसरून जेजूक परगटूंक तुवें वारूंक जाय. न्हय त्या जुदासा भाशेन जाणें लोजेन व्हरोन आपलो जीव देंवचाराच्या हातान घातलो. म्हाका उगडास आसा दिल्ल्याच्या बावतिस्मा दिसा तुवें जबाबदारी घेतलोली आनी आनिकान तुमच्या हातांनी पेटलोली वाद दिवन म्हणलोलें घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. तर हो उजवाड जोडो सांबाळूंक तुज्या जिवितान तूं कितलो वावुरलाय.
रचून सोव्या दिसाक मनशाक रचलो मनीस पातका विणे आसलो देखून देवाक रूप पळयतालो पातक मनशाचे कुडीन रिकेवून देवाक कडलो मनीस पयसालो सोदांकाल कोश्ट करून पोट भरून मनीस संवसारान पावला मारूंक पावलो आमच्या मोगा खातीर जेजू क्रिस्त देवा बापान ह्या संवसारान पाठयलो आमच्या ताना खातीर आपले रोगोत व्हरून कुर्सार आपलो प्राण सोडलो तो मोग जेजूचो दोळ्या मुखार आमच्या हाडूंक फावो जेजूचें कोश मरण आमकां सोडयता पातकाक मरून मनीस जाता नवो जीवन केलो हो वडांतलो एक व्हड देवान आमकां दाखयलो मनाक ताचेर आनी जैत व्हरूंक जायना जेजू मनशा कुळाचें दारोन जालो पातकाक पाट करून नवी मनशां जावूं आमकां जेजूचो ही देवाची येवजण जेजू क्रिस्ता सोवें आमकां जिवीत दिवूंक नवें आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडला ताणें कुर्सार घेवन आमच्या पातकाचे बोजें पातका विणे जिवीत जिवूंक आमचें जेजूचें हेच करूंक आमी पावतोल्या जिवीत जोडूंक सोर्गीचें जीवनपण आमकां पुर्णायता जोयत मोनाचेर आख्खो संवसार काळोखान बुडलोलो पूण उजवाड फांगता आख्खे पृथ्वेचेर ह्या गुटांतल्यान आमकां उक्तें जाता पुनो जिवीत खरें ठिकाण आमचें जेजू सोतानी जिवीत आमकां आमी आमचें जिवीत करुया सोताचें
जिवन जेजूक आमी गोवार दिसपट्टे आमच्या जिवितान दिवूंक फावो हो ह्याच पुनर्जीवन जेजूक आमी गोवार दिसपट्टे आमच्या जिवितान दिवूंक फावो हो एलिस्टर आमी सगळीं जाणान पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो 50व्या दिसा तोच ताचो शारुती शिसाचेर देंवलो आनी पवित्र साक्रामेंता उद्देशी जायत्यांनी आपणालें जिवीत बदललें एके भाशेन ताणें उजवाडाची पावलां मारलीं म्हाका जाय तुवें तुजें जिवीत बदललें वायट चिंतना तुज्या मनांतली भायर काडलोली आनी म्हज्या सांगाता रावून देवाचो अणभव घेवन तुज्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान आख्ख्या समाजान हो जेजूचो उजवाड तुवें पोरजोडूंक गरजेचें. शिरूल फादर, जरी तर तूं म्हज्या सांगाता आसाय आनी तुज्या मार्गदर्शनान होच जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितान हांव घेतलो आनी म्हज्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान हो उजवाड आख्या संवसाराक फाकारतलो. सोलाता आमी या तूं आतां सावन म्हज्या सांगाता एकोशी रावतलो आनी बरो सोय काडून आमी तुज्या घरा वचुया. शुअर फादर. Got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. Living up and sipping on beer. हे मिंगलू सांगलाय इंगियो आणि रामुडन आमगे हांबा हा थिंगा तो मरे सारको आलो होता आज पट्टा कित म्हणून खबर ना मिंगलू फोन मान चयतालो हुई पाल म्हणून खबर ना येता म्हणून सांगतालो मिंगलू यस मिंगलू. हेलो, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हो संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर है. जब भी संपर्क क्षेत्राच्या भीतर आएगा तभी कॉल करे. बाबा तू कोकणी कोणा? हॅलो कोण? हॅलो चिरमुल्यो. ए घाबरू तू नरे? होय. तिचे पाय घाबरू हांव मिंगलू नरे तू? होय होय हांव तो होय मिंगलू. कितें सांगता कितें उलयता आज कितें सांगलें तू कितें आयकतलो आज कितकोन धरलो? अरे हुया तू हुया येयना अतो हेची गाडा गो घुसपोतालो. गाडा थिंगा पडची वाले आमी घुसपो अरे हांव थिंगे कोण तो आमगेलो लायटी पोला तो हेचा हालोत मरे सारको बेगीन मुझे बी पडना. होय येता बेगीन ए रजालीन बी हुई पाल म्हणून आपण ना सारकी चालाक कोता येताय म्हणून सांगताय ना म्हाका सास सुकयताय आता. एक सर तू म्हाका सांग कोता लगीत रे थिंगा लगीत रे कोण जाकोची तू की सांगला येते तेशी घुसपोता म्हणून सांगलो ना. ए गिसपाताले गिस्ती पडाले उमानू मागी कोता सुकयता आता पोल बी पडाले कित कोतालो चेंगा प्लेट कोतालो त्या रोजालना सांगितलंय बेगीन सोयरी गिन्यो म्हणून. रे एक सांग तू काय त्या दिसा त्या 2 फोटो दिन धाडला तू म्हाका फोटो दिलो तू हांवें तो फोटो दिलो ते फोटो तू तुक ते सांगलेले शादी.comचे घाल म्हूण गायले अरे गायले शादी.comचेर होय रे. त्याच्या कानार 2 पडटली एक सांगलो हे वरान शादी.comचे घाल म्हूण हेन काळ्या वयल्यान वयलेक्साचे गायले आणि तो गांठी येयला आणि मुखायचा तर भैया तेरा कुछ देने का है काय म्हणून क्या देने का है तेरा कानार पडटल सारखी क्या देने का है. ए रजालीन हुई पाव दिया मन सामके कते हेच बरे आणि पासे साइन आहे मुकडे रजालना फोन माता रजालीना. हॅलो 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 ऐकपाय ना गो? अरे ऐकू येता सांग तू. स्पीकराचे घाल. हॅलो हॅलो अगो हुया अगो तो मिंगलो तापलं सारखं त्या केदो काय सैरी केल्या पुर झाली हिंगा. अरे येत रे 1 मिनिटान पावता. अगो हुया तुम्ही तू हुया सारखं. अरे ते आता देवलं माडाचे पाडू गेल ना किती. अरे येत म्हणला या बेगीन या तुम्ही आटे राहा येते तेच ना रे तू काय सांगलं त्याचा एप्पल आणि आडा काढून सांगला मरे घराकडे. ओय ओय आळ्या बऱ्या धुयलान बाणा घालतले. बाणा किती उकडी ता किती रे तू घरा कोण तू बाणा घालतले
आसरे ते तुगू चल ते म्हाका सांग कॅश पडे ते 200 रुपया भार हाडले मागीर मागीर कितें उणकून हाडो मरे आवय त्याचा उणी बीन करपाक नंबर 1 मरे साव नंबर 1 ते उणी बीन करपाक मागीर कितें उण केलें आय ते 200 रुपया भार हाडलो न्हू 200 रुपया दाखोवन हाडे कानार जाय तू गेल्या गो अरे बाबा कोण पयशे उणकोता तू एप्पल उणकून गेला लॉस करत मरे तू कित्या तरी उणी केलो न्हू तुका सोयरीक मरण असो तर तुका जनरल नॉलेज सांगिल्ली न्हू ताका सोयरीक पयली वयतली तू येतेच का म्हणा का म्हाका कितें मागसत राग येला तू खबर आहे हेच नाव चितीत चोय तितले जाता काल हांव बाजरांत गेल्लो बाजरासून हांवें ती सोऱ्या बॉटल घेतली आनी ती किव ती किती कोणी कुय ती म्हणटा ती कोण ब्लू कलर एंटी कुय ती की अँटिक्विटी रे ओय ती घेयली मरे आनी हांव मगे सायकलीन घेवन येतालो हांवें चिंतिलें जरी तरी ती बॉटल सकल पळय न्हू येता सायकली लायन पळाव बॉटल फुट्टली सॉरी वेस्ट आवय तू चिंतिलें हेची बरो नियाळ केलो जाय तो गोत आनी मरे हांवें मरे इस्कून माड हाडलो एक 20 बोळालो चुट्टन हाडली ते माडा पाना बसलो आनी मरे सोऱ्या तो सोर पिलो रे हांव मागीर आनी चितलो तेशी जाले सायकल लायन येता मरे बाट सकल पळो फाटली फुटली अरे जाल पयली सोर पिन अरे आउट या कोण सोर पियन जाल्यार सायकल घेवन वयता तेगे बॅलन्स सुद्धा पटन बटन फुटली ना रे लालेस मरे सारकोचे इतले पासून कॉमन सेन्स ना रे तुका ए आमची पिपा म्हाका तरी आपयला बऱ्या जापाची एकटो पिला कोण जाले तुका तुजे बरें आनी मुका जायना सोसू अगो फ्रेंड यो गो Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, se eu te pego. तेक जोयना तो रानवट जालो Assim você ऑफिस चालवा कित गो तेगे नाव मरे नोरा हाय गर्मी ए माजीरा म्हाका फोन येता अबे फोन हुई घाल तोच वाय जेलस तू कित्याक जेलस आता फोन केलो ते थंयतले कितकोन जाय तो ओय रेट किती डॉलराची ओ माय गॉड सो लेस फाल्यां चड जातली बरे पयशे कार कितें रे सारके यूएस रावता कितें डॉलर उलयता डॉलराची फाल्यां आनी एक्सचेंज करपा बरे या फाल्यां आम फाल्यां तूं द्या ओके बाय तेक इचार ते लायक जाल जाल्यार अगो लायक जालो तेका थोडो रानवट जाल्लो तेका लायक चोयत ना पीस जालो तुका लायक जाला गो तो हा गो सुमराचो सुमरा येसो लॉस गोत म्हाका सुमरा रे तू सुमराचा सोयरीके कोण एक नेसोन येता आपणा गेलो फोटो कोण दाखयता तुगे तोंड ना रे तोंड ना दाखो बापू हो फोटो आपणा गेला गेला माय काय निगीन ओ सावध करपा दिसना सोयरीके येयला आगो तेक ती कंडिशन सांग म्हाका शिकलोलो चेडे सामको शिकलोलो तेक मरे शिकलोलो जाय हुय चेडो आवय तो भरपूर शिकलो कितू शिकला मुगे मॅथ्स आसता न सॉरी एसएससी आसता मुगे मॅथ्सचा रिकॉर्ड म्हाका 900 मार्क्स पडले मॅथ पेपरा पेपर के 2000 आल्लो थोडो मरे सारको सांगता ते तर सुमराचे सांग आनी मॅथ्सचा आल्लो हुय तो एसएससी आसो ना हुय जोडो भाड्यालो अरे बरे सांगो जाय की सांगो ते फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन बरो आसो जाय मुनशा बरे तू किती शिकाल रे हांव जाय शिकला बट शिकोन लोक पिस जाताय न्हू तेका हांव चवथे पासून शिकला आतां म्हण कितें वर आतां पिसो हांव बेश्टो म्हाका सांग कोणाका सोयरी काय हाडा सोयरी करपा ना सो डायरेक्ट घरा येतलो ते सांगता तेक टेस्ट कर हुय टेस्ट करपा जाय हुय क्वेश्चन विचार आनी मागीर विचार मुगो ऑल हांव तुका क्वेश्चन विचारता तू वय थिंगसो टेस्ट कर पावता की धोत्रा बोले कामां हाडले आसू रे तू आनी चड कोणाका सेटिंग गेल जाल्यार मागीर तू कोण सोयरीक मोडू गा म्हण हांव खबर आय ना गो भरोसो तो म्हणाका म्हाका कितें आयकपा आयले क्वेश्चन बरो आसा काय न ते मुगे कानाक बरें 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 विचारता हा गांधीजीलो जल्म 1869 जाल्लो आनी 1873 कोण जालो इझी गांधीजी मातशें व्हडलो जाल्लो मोडिया तू कोळ जाल मुलगा केसो आन्सर दित रे तो केसो आन्सर दिता एश कोन तुगे सोयरीक जातली रे हा बरो सांग आपूण स्मार्ट म्हूण दाखय मरे एसो आनी आन्सर दिता तू आनी कितू डिफिकल्ट क्वेश्चन घात गो चोय तू त्या क्वेश्चन घाता न्हू म्हाका तेकाय चोवपा जाय म्हाका तें कितू हुशार आहा तें हांव एक त्या क्वेश्चन घाता बरें विचार ए नोरा बेबी लिसन टू मी हाय सांग बोटा सुय मारल्यार रगत कितें येता सांग
आज सांग बोटा सिमला रगत कितें येता ए सो इजी आं चय बोटा सिमला रगत कितें येता जाण तूं कितें येता रगत येता कोण सी मालकी चोपाक मेंटल येतो ताका लागून येते या आयपासून चितून ना मरे सारखे हुशार मरे मागीर तुम बोईल न्हू दोगांयनी आम पळयलो तुम जोता गाड्या आमी आतां जोता तेका लाय काय आमी कळटा का एक पांच आन्सर सांगो जायना चय ती किती हुशार राय ती कोणाक मुगलें कितें जालें जालें न्हू हय चय तूं ते क्वेश्चन घाता हांव ते क्वेश्चन घाता आतां हांव तूं क्वेश्चन घाता कळटा का न्हू म्हाका कळो जाय तूं किती हुशार आहा तें मुगलें कितें जालें जालें बरं इचर चय आतां थिंगा आमगे थिंगा सालसारा ती ट्रेन बी येता बरं आतां का ट्रेन येती गेट घाता ती कित्या लागून घाताय होय कितें रे सिंपल वर येतकी सांगो जाय ती ट्रेन कित्या जाताय ती खबर आहा तुका ट्रेन कितें घाताय म्हणल्यार ट्रेन सॉरी गेट 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 आतां गेट म्हणून आसतलें ती गेट घालप कित्या ती खबर आहा ट्रेन वयता 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 आबुसान लोकांय घरां शेतां वचत म्हण ती घालप ते की जो तू कितें शेता भाटां वसो गो बोल तुमी हांव न्हू हात घालपाक बेश्टे म्हाका सांगू नाका बेश्टे म्हाका सांग आन्सर होते गेलो आनी आन्सर कितें आणटू अरे ती गेट घाताय कित्या आमकां लागून हांव वचोन गाडी बी दिक ते ट्रेनी बी मारीत म्हणून कोणे कितू हुशार ते आनी आमकां शेतां घालून जोता घालून काय जावपा ना रे काय चल चल बरें बरें तुमगे तें सोडाय तूं कितें जाण जावपा जाय रे तेगेले तेगे माय पाय भावा तुका भावा हा गो हो डायरेक्ट भावाचे पाल तेग भाव ना होय आवय गो जालो गो जालो जाले हजार जाता रेडी हजार जाता अरे तेगे माय पाय माय पायची गरज ना माय पायची चोयतली तेग रांदपा बी कोण तेगे रोप बी नाय घासतलो शांती करा रावते शांती दोगांयनी बोल शांती बंगलो न्हू शांती घर म्हळ्यार कितें जाण तुमी ऑफनेज हांव ऑफनेजी रावता Cause this is Africa. स्टेला ओय स्टेला इलेशे उदो हाड गो बाये ताण लागल म्हाका ताण सारको सुकोन गेला हाडटा माशेन तो गाबरू बाजारात गेला मिस्ता हे माशेन बाये चोय एलिस्टर बाबा म्हाका जाय तू उगडास येता की तू बर भुरगो गो तो ना जाय सा घर सा खावपा येता हे घरा म्हाका रावोनू दिसना माशेन 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 कोताला होय माशेन म्हाका बी ताचो खूब उगडास येता जुय गुयसुरी तो आसूं देव ताका राखो आनी सांबाळो ताचे नांवूच आमच्या घरान नाका ताका लागून समाजान आमकां लज केलेली आसा आसूं न्ही मामी आमी ताका भोगसुया ताणे आपले जिवीत बदलून आणि बरो तो रस्तो आपणावूं ओ घरा केशा हाय गो शेत्र्यांगे खबर घेवपा जाय न्हू तेका लायलो तुगे खबर घेवपा ओय जाण बरो जाली नाऊ शेजऱ्या खबर घेवपाकू जायी शेजऱ्या खबर घेवप म्हणाली बोर कोण न्ही बरो जाली आनीक शेजऱ्यांगे खबर घेवपाकू जाय न्हू रोजाली आमी आसात गो बोरी तुझी भलायकी कशी आसा हांव आहा गो बरें एलिस्टर बाप घराना आनी सगळे घर हापा येते शेंगेले ए एक सांग गो तू आमगे खबर घेवपा येयला वो आमगे काळजा गाव जाला तेजी गायाची आनी मीठ मारू येल गो सारखी माशेन ते गेले हे हक्कर लकां जिविता काळो काडू पावता आगो कितें पण बर कर जालें कितें पण बर कर बरें जा गो ती मसाचें चोडून बर कोत रे हांव लोकांगे वचोन खबर घेत तें बर न्हू रोजालीन तांचे तू काळजा लायन घेनाका ना गो तान्या बाय हांव मुगो दुसऱ्यांगे जिविता बर करूं वयता लोक म्हाका पाड म्हणटा होबरो कोता हे कोता ते कोत म्हण ए हांव जाणा तूं सारकें भांगरा गुळ म्हणाय तो तू जसा ने संवसारा मनीस मेळपा तू तो हजारो एक म्हणटाय ते हजारो मे एक म्हणटाय ते तू पुरो चड बरें म्हाका पाडार सोडय नाका पापडा माशी फुलयत कित्या रे तू म्हाका ना गरा जालीन होरे गो सिरियसली बर गो तू सारकें भांगरा गुळ म्हणटा तूच सारकें म्हाका एक सांग रे
तू अजून सिंगल आहा कोण सोडवे रे तुका कितीतरी जाता एवढं लाईन दिलं ती लागल दिसत ना अगो हॉरे सिंगल तुका रावता बरं जाली तुका रावताला तानिया हांव 5 दीस घरान आसचो ना म्हाका एक इम्पॉर्टंट टूर आसा सगळे सरपंच आसात तांकां 5 दिसाचो सेमिनार आसा आनी हो सेमिनार आमची गांवची उदारगत कशी करूंक जाता पळय ताचेर दवरलेलो आसा म्हणटच बरी करून रावत हांव येता बाय टेक केअर बरो करून वच म्हज्या घरकारा सेमिनार होय 5 दिसाचो आनी ओव्हरनाईट सरपंचा पयली पाटी ऐकलाय दाल में कुछ काला है दिसा उपरांत
पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुआवाक जिजून एक उंच दोंगरार कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचे मुखामोड सुर्यापरी लोकलोकीत जालें आनी ताची वस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां. एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिशाक. आनी ओचीत कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. लव आयज चड खुशाल कित्याक तूं म्हज्या सांगाताक आसा म्हणून. खरेंच तुवें म्हज्या मोगा पासत जायतें केलें. हांव खरेंच तुका कालसांतान दिनवासता. आलिशा, हांव तुज्या पासत कितेंच करूंक तयार आसा. होय, हांव जाणा तुवें म्हज्या मोगा पासत तुज्या रोगताच्या पुताक पासून बुणकुणीत घातलो. खरेंच तूं म्हजो जायतो मोग करता. आलिशा, हांव तुका सदांच खुशाल दवरूंक पावतलो आनी तेच परी सगळीं तुजी स्वप्नां पुरी करतलो. पूण पूण म्हाका एक भिरांत आसा. भिरांत? अरे हांव तुज्या जिवितान आसतना तुका कसली भिरांत आसा? हांवें आयकलां तो सावियो ते मायकलाक एक बऱ्यांतलो बरो एडवोकेट काडून दिला म्हणून. आमी त्रासान बा पडची ना न्हू? आलिशा, तूं म्हाका वळखनाय. आरते आसतले परते आनी तेच परी परते आसतले आरते करपी मनीस. अशें हांवें जायते फावटी केला आनी तूं म्हज्या काळजाची राणी. तुज्या पासत करचो ना जाल्यार आनी कोणा पासत करतलो? तुवें कांयच टेन्शन घेवपाची गरज ना. आय एम अ पॉवरफूल मॅन. ते सगळे तूं म्हजेर सोड. पूण आनी कांयच ना. आमी हांगासर उलोवन आमी आमचो टायम वेस्ट करचो न्हय. हांवें ऑलरेडी ताज हॉटेलान 5 दीस आमकां रूम बूक केलेलो आसा. म्हणटो ते 5 दीस आमी ह्या हॉटेलान वचून मौजेन आनी उमेदीन सारुया. पूण हे 5 दीस तूं खंय वेता आनी तुजे घरकान्नीक आनी तुज्या घरच्यांक तुवें कितें सांगलां? हे पासत तुवें वयर सकयल जावपाची गरज ना. हांवें सगळें सेटींग केलेलें आसा. सरपंचाक 5 दिसाचो सेमिनार आसा हें सांगून हांव तुका तुज्या सांगाताक रावंक आयला. म्हणटच हे 5 दीस हांव तुज्या सांगाताक आसतलो आनी हे 5 दीस आमी मौजेन आनी उमेदीन सारची. व्हेरी स्मार्ट. खरेंच मोग जावन आसा कुड्डो आनी आमी मोगा पासत कितेंच करूंक तयार आसता. चल आमी हांगासर आमचो टायम वेस्ट करचो न्हय. आमी मौजेन आमचे दीस सारुया. फादराक रावची न्हय. कित्याक गो? कित्याक फादराक जाप करूंक रावली जाल्यार लोक आमचा खोबरो करतलो न्हू. सारकें तुजें. होय, आतां आमी या न्हय. या. शैलन आनी रायडन, आयज तुमकां मिसाक पळोवन एकदम खुशालकाय भोगली. कितें भाशेन तुमी म्हजे भाशेन मिसाक येवन तुमचें जिवीत न्हवसरूंक तुमी येवशिल्ले. पूण म्हजे दुसरे इश्ट कशे आसात? खंयच्या तोंडान तूं आमकां इश्ट म्हणटा एलिस्टर? वी आर नॉट फिट टू बी अ फ्रेंड्स. एलिस्टर, तूं सदांच आमच्या गरजे वेळार पावलो, पूण आमी तुज्या कश्टा तुका सांगात दिवंक ना. जशें सीस जेजूक सोडून गेले तशें आमी तुका सोडून गेले. अरे इश्टानो म्हज्या, जें कितें जालें तें
ते झाले पास्ट इज पास्ट. ते गेल्ले वस्तूंचेर लक्ष धरून कसलोच फायदो ना. आता तुम्ही मिसाक येवंक लागल्यात, तुमच्या जिविताची नवसोडणी जाल्या हे चड गरजेचे. पूण म्हाका म्हजे इश्ट खंय मेळटले? ते आनी आसतले तेच आमगे ओडसो ते थिंगा पडलो आसतले म्हणलो शाळे लागीं. ओके ओके, पयलें कितें करुया, आतां नितिनागेर भाजी खावंक या आनी मागीर आमी तांकां वचोन मेळुया. चल या. पोटा भूक लागला या. तू मुटले तू डिसेंट असन होईत गाय म्हणा नाही. रोजालिनान हूंय म्युझिक क्लासीस गायले. आपूण सगळीं लोकां खबरू करपा बंद केलो तेणी. आतां आपूण म्युझिक क्लास स्टार्ट करतली. म्हाका पयलीं फोन माला आवय आपणा आनी कोण मेळटा काय होय पयलीं तूं यो हूंय. म्हाका आनी जोगत आनी केलो ना हांवें. सरपंचाला फोन मारून सांगिल्लें सरपंच आज येयल्या येतलो हांव कामां. आज कितें जाल्यार जाल म्हणत. आज कामां बी म्हाका तितून पडोन गेलो ना. म्युजिका मोगान कोण वयता? रोजालीन मेळ्या जाल ना लायव्ह सेट. आतां म्युजीक ते वाजयताले सेटच्या डान्स सांगतलो. ए आमगे कितें आतां बरो डिसेंट जावन वयता हांव सारको. ए आतां एक बो बी मारलेले बरो जाता न्हू. बरी जाता नाका 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 तें आनी लायना तें लायना. असं वयता वयता ओगोत आनी करपा न्हू. त्या मार्गिऱ्याक पयलीं पावस जालें. तू मुटली हांवें कितकोत गावून हांवें आतां मुगेलें जिवीत बदलला. लोकांगे घरा वचोन खबरो कोताले ते सगळ्यात सोंडिल्या इश्टर येत न्हू. तेक लागून हांवें मुगेली ओन रोजालीन म्युजीक क्लास गोत केले. स्टुडंट कांय कोण नाय मुटली. हांवें ते शेजरी आतां तीग जाण गाबरू एन कंपनी तेंक यो म्हण सांगिलां. घराको कितें इन्स्ट्रुमेंट आहाय ती चोया आनी घेनी आय म्हणा. खबर ना खंय कॉल येता काय कित कोता जाली टिचा येयला. बरो वाजयता मातशें डीप वाजय. ती सांगलो न्ही की डी वाजय म्हणा डी वाजयतालो. अरे तेक कित मुटाय डीप रिदम मुटाय तेका डीप रिदम. ती रिदम वाडूस घालाले. तू कळपा ना माय तेका ते वाजय म्हण तुका. चल बरें बरें मुगे मिस्टेक जाली. चल सॉरी ओके ओके. आनी ते रे आनी दोग जाण आसलो ते एकलो चोरून गेलोलो. पावल म्हणटा येवूं जायना खूब वरान जालो काल. कोणा इस्मोले दिसो आतां. बरो वाजयता अशें वयर गे. तू वयर वाजय म्हणना. तू कोंकणी कळपा ना मग हाय बीट मुटाय तेका. तेका लागून तुका मातशें वयरू घे म्हणलें. तू वयर वाजय म्हणून वयर गेलो. मुगे मिस्टेक आते तुगू. चल बरें बरें मुगे मिस्टेक जाला. मुगे मिस्टेक सॉरी. आनी तो रे आनी एकलो आसलो तो थिंग बायलांगे मार आतां सो कित्याक म्हाका खबर ना. बायलांलो मारू. ओय फर्स्ट इम्प्रेशन पाड पड मरी. गेलो रे तू गेलो. आगो येतालो क्लासीक वयपा जावन येतालो. रोजालीन आनी म्हणो जायना. रोजालीन टिचर म्हणो पडटा. रोजालीन टिचर कितें जाल जाण तूं येता हांव म्युजीक क्लासीक म्हण येतालो. ए तेंच्या पयलीं बाबा हांव केदो हाल्यार उठोन लागलोलो न्हेसपाक शिवपा जाय म्हणून. रस्त्या सायडीच्यान मगे एक होड आसलोलो आनी त्या होंडान नुस्त्या सारकें बुट्टाले. वय म्हाका भोंगो दिसलो त्या नुस्त्याचो. हांवें वगत गेलो ना चाक्क नुस्त्या धरलें सुक्यार धरलें. व्हेरी गुड तू नुस्त्यागे जीव वाचयलो. व्हेरी गुड. ते नुस्त्यागे जीव वाचयला. आनी हागे ते नुस्त्या मोतालें उदकां तें उच काळे. ओय नुस्त्या राव तू रे उदकां लॉलेस. व्हेरी गुड लेडीज. सगळे सॅम्पल आहाय ते म्हाका मेळटाय. ओके ते सगळ्यां सोडाय आनी इन्स्ट्रुमेंट बी नाकाय. इन्स्ट्रुमेंट मुगे इन्स्ट्रुमेंट टेन्शन घेवपाक गरज ना. तेंच्या बर मुगेलो सारको. तू कंडक्टरिंग करपा पयलीं ना हांगा. हांव जे कंडक्टरिंग म्हणटा तें कोण? कंडक्टर जाल्यार बरा म्हाका. मागीर तेच ते बसी रावत तो कंडक्टर. ते आज सगळे सोडाय. आत मरे हांवें तुमकां एक गुड न्यूज धाडा. केसलो? आयज मुगे मरे फ्रेंड यूके आसोता आनी तेण म्हाका सांगिला तेंगे यूके हूंय केसो कॉम्पिटिशन आहा हूंय.
आणि तें कॉम्पिटिशन ना होय गोंयकारू जाय होय केसो कितें कॉम्पिटिशन सिंगिंग कॉम्पिटिशन मेन्शन होय होय सो तेंक मरे ती कोंकणी आली होय इंग्लिश जाय होय तुमकां कोटा आई मगे माय भास कोंकणी आमगे पाय भास इंग्लिश हांव इंग्लिश म्हणटा ती माय भास जाल्यार कोतो पाय भास मुट्टी आज पहिले पाड आयकला बोमलेली पळय पाय अरे कोटा आहे मरे कित्याक तेंक सिलेक्ट कोण धाडू जाय म्हाका ऑफ कोर्स माय कोण मुटा कोण मुटा हां पळय मुटा ऑफ कोर्स मुट्टाची पहिले मुटाला दर वाजय पॅच करता स्टुपिड फेलो रेडी गुड गुड 1 2 माची रॉक हा आवय वन बाण सोडा सारको 3 कावड्या कित्याक रोंडाय दारान कोणूय मारीत तुका पारान कावड्या कित्याक रोंडाय दारान कोणूय मारीत तुका पारान ओजा पुलीसी खबर आल्यान दूर कावड्या उडोन वचले बोऱ्यान ओजा पुलीसी खबर आल्यान दूर कावड्या उडोन वचले बोऱ्यान थँक्यू टीचर ओ तो म्हाका डिस्टर्ब करता कित्याक कोत्रे तेका इंस्ट्रुमेंट हाडटा यूज करू नाका कितें तेका गिटार वाज ना ते आनी ते वाजयताय ते तेंक काय पयशे तीन हाडना न्हू आत इंग्लिश तू वाजय नाका पहिले सांगता बरें 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 मगे ए बी पॉझिटिव्ह धर कोविड जाला की तुका जाले आसा मेंटल Why crying on the door? Somebody kill you might by making it home. Why crying on the door? Somebody kill you might by making it home. If you got my husband message, then you please don't distract. Go away, away. If you got my husband message, then you please don't distract. Go away, देव बरें करू तुमचे ताळ्या. दोन गाडी मला आता आहे का कोण टाळी मानाय तुका आवय दोन पडले रे देवा कुर्बी दोन पोळ्यो काय घ्यायचे आता ते सगळे सोडाय आता आले दुसरे हांव म्हणटा आवय आहो मुच्छा अरे ते बरे मूड रे आहो मुच्छा बरे मूड घेच घे लेडी सेशन आ लेडीज ओय कोणा लेडीज मुट्ट्याचोय साडी मा प्लीज आणि गेट साइड आवय टीचर मला डिस्टर्ब करता मध्ये तू मुलय ना काय रे तो मुटलो एक दोन ओडेच मूड चला सोय गे टीचर त्या अभ्यास करता पॉट होळो मोठी आहे ए 1 2 3 que nada dice el dolor digo te a buscar a dolor padre es solo इंग्लिश आहे इंग्लिश कोण म्हणता आयरन लाईट बी हात दिसॉल थिंगा ओडोसन इंग्लिश कोण म्हणता टच लेडी इंग्लिश तो मुटालो इंग्लिश आमुट नो बोमली पय पय क्रोन दे स्टूपिड फेलो when is the day will come we will meet at the church of the door Father in the storm will join our hand and together we make love बरे म्हणा टीचर इंग्लिश कोणा मिसता स्टेशनर ते चर्च एट द डोर मुट्टो कोणू इंग्लिश माग चड कोटा तुका आसो तुझ्या मार करून जायना न्हू आता आनी एक जाय टीचर टीचर एक म्हणपा लागे दोघं बस दाखवता आवडसान तू एक मोड आता म्हाक मूड म्हणटा बरें बरें म्हणजे सुमार म्हण कोणा काय तुम्ही कट म्हाक तेश कोन कोकरे कोक काय बरेलो कमलो म्हजो मायन म्हाका दिलोलो काय बरेलो कमलो म्हजो मायन म्हाका दिलोलो कोण रे मेल्ल्यान ताचो दोंग मोडिलो कोण रे मेल्ल्यान ताचो दोंग मोडिलो
Combia ba 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 ba, combia so 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 so, combia ba 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 ba, combia so. So nice cock mother has to given me. So nice cock mother has to given me. Somebody dead fellow broke his leg. Somebody dead fellow broke his leg. Cock come 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 come, cock go 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 go, cock come 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 come, cock show. बरी म्हणाय तुम्ही सुमराची अशी कितके आत्ते दादा तू बरे म्हण सुमराची झाले रे बोरी आता रजाली नाही ते झगडी माना तेच घेऊन नाही जाय दिस झाले झाली ना तो कितरी सांगास होताला ओय कितरे ते रागार बिजाबा ना मगो ना रे तुमगे स्टुडंट रे तुझी आणि हांव रागार अरे रागार बिजाबा ना मगो ना रे आय लव यू रोजालिन बस मार गालो तू कोणा रावलाय रे आय हेट यू When is the day will come? एलिस्टर या सॉरी आम्ही तुका जायते दूख दिला इश्ट कशें तुका समजून तुजो आमचो सांगात दिले बगर आमी तुजे कडचे पयस गेला सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन आमी तुज्या सांगाताक रावंक जाय आसले पूण आमी हें करूंक विसरले आत हेच टेन्शन घेऊन आम बरेच पियेतात पिवन कितें मेळटा सॅटिस्फॅक्शन मातशें सुसेग मेळटा न्हय तकली मेळटा अरे हांवूय तुमच्या भाशेन तुमच्या बरोबर बसोन पितालो पूण जेन्ना फादराक हांव भेटलो म्हज्या जिविताची नोसोडणी जाली आयज हांवें स्टेलन रायडनाक मिसा केल्लो पडयलो जायती हुशारकाय भोगली आनी म्हाका जाय तुमी तिगांयनी मिसाक येवंक तुमच्या जिविताची नोसोडणी केल्ली सारकें आसा ताचें ह्या दिसांनी हांवें मिसा वचूंक लागल्या फादराचें उतर आमच्या काळजान लागला होय खरेंच मिसाच्या सांगाता आमी सगळ्या ताळण्याचे जय तरूंक पावले होय फाल्यांतान हांवूय मिसाक वयतलो एंड्रू म्हाका मातशें फोन करून उठाया म्हाका सकाळीं उठोवंक जायना रे. तर ह्या काळांत आमी निच्यो करुया सदांच मिसाक वचुया आतां म्हणटात येला न्हू आमकां एलिस्टर बाब कितें हाडाय न्हू कितें पिया ओय हाडला माउंटेन ड्यू घर की आगे जीत है मेरे वेलेक्स वचगावपा आजू गेला ना तुगेल्या न्हू ती सोड पर एलिस्टर बाब आयकूंक येला की आज जॉयस्टनाची 21st बर्थडे आनी ताणें ताच्या घरा लागीं ग्रँड सेलिब्रेशन दवरला तर वेळ मेळ्ळ्यार आमी या न्हय ताका विश करूंक चित्ता कित्याक फादर म्हणटालो एक गरजेचें काम आसा पूण लेट जाल्या पासून आमी गेल्यार बरें विश करून येवया ओके चल या हांव संवसाराचो उजवाड मोसो पाटलाव करता ती काळोखान चलची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय तुजे गोवायकेक मोल ना हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता जाल्यारूय म्हजी गोवायकी असूल करी कारण हांव खंयचो आयला आनी खंय वेता ती हांव जाणो जाणें म्हाका पाडयला तो म्हजो बाब म्हजे बरोबर आसा दोगा मनशाचे गोवायकेक मोल आसा अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाडयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता तुजो बाप खंय आसा रे तो तुमी म्हाका वळखनात तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतली आसल्यात Suk shanti bokta voy bohtana, te van dilos
सोबितो आमचो गांव पारोटा सुंदर वयताचे नाव मोरगोवातां केपें वयताना सुख शांती भोगता पळय भोंवताना देवान दिलो सोबितो आमचो गांव पारोरा सुंदर पळयताचें नाव सगळीं आमी बाबूय मोगाची पावलां मारतांव आमी पुर्वजाची एका मनान काजान चलपाची एकवटान सांगातान जीण सारपाची सगळीं आमी बाबूय मोगाची पावलां मारतांव आमी पुर्वजाची एका मनान काजान चलपाची एकवटान सांगातान जीण सारपाची नोदर बोंडायल्यारूच दुसरेंच दिसता सृश्टीचो घात घेतलोलो मेळटा आशेक लागून सगळो इतवास घडटा जारा दोंगर कातरून उडयता नोदर बोंडायल्यारूच दुसरेंच दिसता सृश्टीचो घात घेतलोलो मेळटा आशेक लागून सगळो इतवास घडटा झाडां दोंगर कातरून उडयता रोचनेची राखण आमी करुया फुडले पिळगेक आमी सांबाळुया देवाची बेसन आमचेर मागुया जिवीत सगळ्यांचे कृपेन भरुया रोचनेची राखण आमी करुया फुडले पिळगेक आमी सांबाळुया देवाची बेसन आमचेर मागुया जिवीत सगळ्यांचे कृपेन भरुया बुट्टी 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 पाड्यान कितली बुट्टी पळोवन पळोवन कोबा जाल्या आमची शक्ती बुट्टी 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 पाड्यान कितली बुट्टी पळोवन पळोवन कोबा जाल्या आमची शक्ती वर्साच्या वर्साक वशेंच घडटा कोणाक पडोंक ना आमचें मिसता वर्साच्या वर्साक वशेंच घडटा कोणाक पडोंक ना आमचें मिसता बेब 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 कितू तेंपू जालो उदक बरोन बरोन गांवूच म्हजो बुडलो बेब 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 कितू तेंपू जालो उदक बरोन बरोन गांवूच म्हजो बुडलो या वर्साक तरी आमी निक्षेप करुया काम करना जाल्यार घरांत तांकां बसोवया या वर्साक तरी आमी निक्षेप करुया काम करना जाल्यार घरांत तांकां बसोवया आमचे कुस्तार पयशे गावूंक तांकां दिवचे न्हय जबाबदारी पाळना जाल्यार लिसा शिकोवचोय आमचे कुस्तार पयशे गावूंक तांकां दिवचे न्हय जबाबदारी पाळना जाल्यार लिसा शिकोवचोय अरे बाबा कितें चिंता गांवचे मातशें चित्रे फाप्या 2 दिसाचो हो संवसार बरो करुया फुडार देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर मागुया अरे बाबा कितें चिंता गांवचे मातशें चित्रे फाप्या 2 दिसाचो हो संवसार बरो करुया फुडार देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर मागुया आमचे सगळ्यांचेर मागुया आमचे सगळ्यांचेर मागुया
very much. Thank you. Welcome, Baba. Good. Thank you. चल जॉस्टन आम्ही केक कट करूया. DJ, please play the music. मला तुका कितें सांगूच जाय. I need to talk to you. बर्थडे दिसा प्रपोज बी कोणताय कितें म्हाका सॉरी आं आय एम जस्ट जोकिंग. फकाणां करी नाका. आय एम सिरियस. म्हाका तुजो मोग जाला and I want to be in relationship with you. जॉस्टन आर यू क्रेझी? हांवें सदांच तुका एका इश्टाच्या नात्यान पळयला. वी आर चायल्डहूड फ्रेंड्स. तूं म्हजे बाबतीन असो कितें चिंताय? वी आर गुड फ्रेंड्स आनी कॉम्प्लिकेटेड करची न्हय. सणा शनाया हांव भुरगेपणीचा तुजो मोग कोत्तालो फकत सांगू मातशा भियेतालो पूण ना तुका सांगू येवचिले पिसो जालाय म्हाका तुजो मोग ना. तुका हांव इतलो उगो सांगता ते तूं समजूंक ना जाल्यार तूं म्हजें न्हय जाल्यार तूं कोणाचेंच न्हय. हांवें सांगला यो म्हजे बेगीन. हांवें सांगला यो. हे कोणता ते सारकें ना. डोंट कम क्लोज टू मी. डोंट डेअर टू टच मी. तुका हे वेळार म्हजे चोपकेचो सालवार करून करूच यो जाला. हांवें सांगला यो म्हजे बेगीन. म्हजी भयणी घालताय नाका. तुका कितें दिसलें हो ताचो भाव ताचे भयणीक सालवार करूंक येवचो ना म्हूण. अरे फ्रेंडाचें नांव तुवें सोडे. एक इश्टाचो मिनींग पासून तो पिडार करून उडयलो. एक फ्रेंड सद्या दुसऱ्या फ्रेंडाच्या आदाराक पावता. एक एक पावट आवय बाबा मोगा परस इश्टाचो मोग चड गरजे आसता. पूण हे सगळे काबार केले सोडया सगळे. शनाया चल आमी घरा वचूया. आय एम सॉरी ब्रो. हांवें तुजें जायतें आड उलयलें. एक भयण जावन तुका समजुचे बदले जायतीं वायट उतरां तुका उलयलें आनी तुका दुखयलें. पूण आयच्या ह्या दिसा तुवें म्हाका देवसाराच्या फासांतलें सालवार केलें. सायबा म्हाका बोगस. आय एम सॉरी ब्रो. कांयच ना शनाया चल आतां आमी घरा वचूया. गाबरू ओ गाबरू खंय आसात रे? घरान कोण दिसना. सगळी मेली काय कितें रे? कितें जालें शनाया उदक घेवन यो ना. कितें जालें मामा? शनाया बेगीन घेवन यो. कितें जालें? मामा पुतक बाय जिवितान टेन्शन ना म्हणून असत. एलिस्टर कोणे आमच्या घरान कित्याक आयलाय कित्याक? मामा आनी कानी कॅलिस्टराक कांयच म्हणो नाका. आयचो मोसो भाव नासलो जाल्यार तुका हे तुजें दूख पळोवंक मेळची नासलें. बाय हे तू कित्याक म्हणटाय? मामा सोरी तुराय सेलेस्टर त्या वेळार पावूंक नासलो जाल्यार म्हाका हे म्हजें तोंड सोमासान दाखोवंक मेळचें नासलें. जॉयस्टन म्हजे कुडीच्या आशीक रोबडोन तो म्हजेर हात घालूंक चिंतालोय. पूण त्याच वेळार एलिस्टर पावलो आनी हांव कितें उद्या म्हज्या इतलो अपमान आमी तुका केलो. नाका जालेल्या उतरांनी आमी तुका उलयलो आनी तुवें आमकां केन्नाच सांगूंक नाय. आमच्या गोऱ्याब्याचें नांव तुवें खाला उडोवंक दिवंक नाय. कितें एलिस्टर? आमकां बोगस बाबा. कितें एलिस्टर? तूं आनी परत या म्हज्या घरांत कसलें तोंड घेवन तुवें म्हज्या घरांत आयला. तुवें म्हज्या घराब्याचें नांव पिड्यार करून उडयलें. म्हणटच ज्या पावलांनी तूं ह्या म्हज्या घरांत भितर सरला त्याच पावलांनी आतांच्या आतां ह्या म्हज्या घरांतलो
बाय सोरण बॉस. रावत एलिशनाक न्हय पूण तुम्ही आमचे आयकतोच तुमच्या गांवच्या सरपंचाक या घरातली भायर घालतली. तू म्हज्याच घरान भितर सरून म्हाका ह्या घरांतलो भायर घालूंक सोदताय. तोकलेन पिसो जालाय तूं. पिसो हांव न्हय पूण पिसो तू जाला आलिशाच्या दोगान. आलिशा हे आणि कोण? सरपंच बाब तुम्ही सांगता वो हांव सांगूक सुरवात करू. बेश्टेच कोणाचेच नाव घेऊन म्हाका म्हज्या कुटुंबा मुखार सोकला उडोवची ती नाकात. वाह वाह ना तू तुझ्याच कोंड्यांनी सगळा पळवला असा. तुझी साक्रामेंताची गोरकान आसतना तुवें दुसरे बायले सांगतात संबंध जोडला. सांगयो पुरो तुझे म्हजो गोरकार सरपंच म्हणतो ताचेर कसलीच बोगलाटा घालूंक जाता आणि आमी तुजी आयकून दिल्या. म्हाका म्हज्या गोरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. तुजे लागीं कसले पुरावे आसात? हांव जाणा तुम्ही म्हजे सोदमांचे नात म्हणून तुमकां म्हज्या उतराचेर विश्वास ना. तुम्ही म्हाका फटींग म्हणटली. हाका लागून हांवें तुमकां हो वॉयस आनी हो व्हिडिओ तुमकां दाखोवंक हाडला. तुमच्या दोळ्यांनी पळयात आनी तुमच्या कानांनी आयकात. माझ्या मोगापासून तुझ्या रक्ताच्या मुतांपासून कोण येतात तू माझा जायचा मोग करता. माझ्या मोगाचा विश्वास कोणाचो होईना तुवें म्हाका फावो केलो. बापा अशें कशें करूंक तुका पुतवले. तुका आमच्या चिंतून येवंक ना. रावात रावात हांवूच तुमकां सगळें समजायता. नाका सर बाबा सगळे हांवूच सांगता. तू जेन्ना इलिगल ऍक्टिव्हिटीज करप्शन वायट जे करतालो तेन्ना आमी सगळो गांवचो लोक एकठांय जावन तुका धरून बरो चान्स दिता. आनी जेन्ना आमची प्रॉपर्टीचो घोटाळो जालो त्या वेळार फादरान आमकां ह्या साव्याची वळख करून दिली. आणि साव्यान आमकां कशे तरेन तुजी चूक सापडावन दिवची ते आमकां समजायलें. खरें म्हणल्यार आमकां दिसतालें एलिशनाक सापून दिल्या उपरांत तूं तरी सुदारतलो म्हणून पूण ना. हाका लागून पुलिसांक ती आमीच दिली. तरी आसतना तुवें तुज्या रोगताच्या भुरग्याक फसयलो फकत त्या आलिशाच्या मोगा पासत आनी एलिशनाक जेलींत बंद केलो. इतलेंच तुवें तुवें मायकलाची पुर्वजाची जमीन पासून तुवें तुज्या मोगाच्या आलिशाच्या नांवार केली. आणि हाकाच लागून आम्ही सगळे तुझे इन्फॉर्मेशन काढून आम्ही असले पाऊल मारूक पावली. आणि सरपंच चोरी तू आमकां आमची प्रॉपर्टी आमचो हक तू आमकां दिनास जाल्यार हो वॉयस आनी हॉटेलांतलो व्हिडिओ आमी सोशल मिडियाचेर व्हायरल करू. सो माय डियर द चॉयस इज योर्स. म्हज्या इश्टानो हांवें सगळें तुमचें आयकलें. आमी सगळीं ह्या संवसारांत पाती. मनीस देवाचो मोग विसरून पातकाचो गुलाम जाला. पातक्याक सोजा न्हय पूण देवाची दया गुरजेची. सातान आमचो भाव चुकलो खरो पूण ताच्या जिविताचे बदलणे पासत आमी मागुया. सारकें तुजें फादर. कितें भशेन आमी पातो कोत्ता तेन्ना आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. पूण आमचो देव सदांच काकुदीचो दोयाळ्याचो. तो आमकां सगल्यांक आपले वेंगेन घेवंक तयार आसता. खरेंच आमी सगळ्यांनी एलिशनाची देख घेवंक जाय. जायतीं वर्सां तो आपलें जिवीत सोरो पिवन ड्रग्स घेवन वायट फ्रेंड्सां सांगाता घेवन आपलें जिवीत वायटाच्या आनी काळोखाच्या तापक्यान ताणें उडयलें. पूण जेन्ना जेजूचो उजवाड ताका फावो जालो तेन्ना होच उजवाड तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. लियाना आय एम सॉरी. जायते फावटी काळोखान बुडोवन हांवें तुका फोटी मारल्यो. तुका हांवें जायते लिपोवन दवरलें. तुजें जिवीत
हांवें काडोकान उडयलें. तशें म्हणू नाका एलिस्टर. म्हाका फादरान सगळें सांगलां. तुज्या त्या कालोखी जिवितान म्हज्यान उजवाड दिवंक जातालो आनी तुका उजवाडाचे वाटेर हाडूंक जातालें. पूण हांव तुका त्याच काळोखान सोडून गेलें. म्हाका माफ कर एलिस्टर. हांवें भायर रावन सगळें आयकलें तुमचें. एलिस्टर म्हज्या बाबा, जशें तुका दुसऱ्यांनी केलें तशें हांवें बी खरें तें नकळो आसतना तो एक गुन्यांवकार म्हूण समजून घेतलो. आमचो बाळपणाचो मोग हांव विसरलो. तुज्या सांगात जावन हांव फाटीं सरलो. पूण आयज म्हाका सगळें कळून आयलें सत कितें तें. हांव तुज्या लागीं भोगसणां मागता म्हज्या बाबा. म्हाका बगोस. भोगसणे म्हजे लागीं न्हय, पूण आमी सगल्यांनी देवा लागीं मागूंक जाय. कित्याक देवान हो काय बरोय भशेन सोबीत सुंदर संवसार रचलो. संवसाराक आकार नाशिल्लो आनी हे वेळार देवान उजवाड जा म्हणलें आनी उजवाड जालो. उजवाडाक एके भाशेन सुर्या आनी काळोखाक एके भाशेन चोंद्री ह्यो दोन दिवट्यो देवान फावो केल्यो. हांव संवसाराचो उजवाड होच जेजू गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो आनी ते एक विद्वान एके भाशेन नोखेत्राक पळोवन हो उजवाड पळोवंक ते ताच्या गोट्यान पासून पावले. आयज कोडे हांव आनी तूं जायत्या विशयांचेर नियाळटात. जेजून केलां तशें आमी करूंक जाय. पूण हो जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितान घेवचे बदलेक काळोखाची गुलाम आमी सगळीं जातात. खरेंच म्हज्या पुता, तुज्या उलोवपांत जायते स्वत आसा. हांव संवसारी आशेक लबडून देवाचो मोग आनी देवाचो उजवाड म्हज्या जिवितान अणभवूंक विसरलो. एक सरपंच कसो म्हज्यान जायतें बरें करूंक जातालें. दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड हाडूंक जातालो. दुसऱ्याक सगल्यो सवलती मेळून दिवंक जाताल्यो. पूण हांवें अशें करूंक ना. हांवें म्हाकाच वयर काडलो. ज्या जाग्यार अन्याय जाता थंयसर म्हज्यान निशेध मारूंक जातालो. पूण तूं एके भाशेन काळोखाचो गुलाम जालो. इल्लिगल एक्टिविटीज करून, करप्शन करून हाची प्रॉपर्टी आसा ती ताका दिवन आनी जशें आमचे MLA हिंगासून थिंगा उडकी मारतात तेच भाशेन तुवें तांकां सपोर्ट कर. आनी एके भाशेन आरे लोकांनी तुका निवडून हाडलेलो तांचे पासत तुवें वावरूंक जाय आसलें. पूण कितें भाशेन तांचे पासत वावरपाचे सुवातेर तुवें MLA फाटल्यान धांवलो आनी काळोखाचो गुलाम जालो. सातान काय बरें तुजें नांव आनी ह्याच नांवाचेर तुवें तुजी कंपनी सुरू केल्ली. तुज्या घरच्याच्या नांवाचो ओर घेवन शनाया, एलिस्टर, नेतन आनी तान्या. पूण जोरी तर आमी एन काडी जाल्यार इंग्लीश भाशेन तुजें नांव सेटन म्हूण गे देंवचार. आनी तुवें ताची खुशी केल्ली आमकां दिसून येता. हांव जाणा फादर, हांव चुकलां. हांव एक बरें कुमसार करून म्हज्या जिविताची नवसणणी करतलो. सदांच मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो आनी देवाच्या उजवाडान म्हजें जिवीत करदळीत करून वावुरतलो. एक आवय कशी, एक सासू माय कशी हांवें उजवाडाची कीट पेटोवंक जाताली. पूण तुवें आख्या संवसारान काडूक फांकयलो. तुजे सुनीक एक धूव कशी तिका वाडोवंक जाताली. पूण माकोड म्हणून एके भाशेन तिका त्रास तुवें दिले. आनी इतलेंच न्हय, त्या रोजालीन आमच्या वाड्यांतलें ताच्या सांगाता खोबरो करून एके भाशेन तुजें जिवीत तुवें काडोखान उडयलें. बापाच्या गिरेस्कारच्या कुस्सार जायतीं मौसा मारली. बॅड हॅबिट्साचे गुलाम जाले. तशेंच काळोखी भुरगीं कशीं जिवीत जियेलें. उजवाडाचे भुरगे जावं म्हजे भयणी तूं विसरलें. देवान तुका कितल्या गुणांनी भरलोलें, कितलें शिकोवप तुवें केलोलें. हातूंतल्यान तुज्यान जायतें बरें करूंक जातालें. पूण आजून वेळ आसा. आयज सावन आमी निश्चय करुया, बरें तें करूंक आमी वावरुया आनी हो जेजूचो उजवाड संवसारान शिपडावया. आनी हाकाच लागून जेजू आमच्या संवसाराचो उजवाड बावतिस्माच्या दिसाक आमकां सगल्यांक आमची जबाबदारी आनी कार्य घेवंक ओळखीचें जाता. आनी हाकाच लागून बावतिस्माच्या सुमरमणेक आनी पास्काची राती वाती पेटोवन तो सैनीक गियात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण आमकां शिकवण दिता. तर मोगाच्या भावंडांनो, कितेंच भाशेन हो जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितान घेवया आनी उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान संवसाराक
उजवाड आमी जावया. हो जेजूचो उजवाड सगळ्याक दिवं. आयज हांव सगळ्याक तुमकां म्हणटा, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो.